काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexon Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां समेस्तांक हेरा पिंटोसो प्रणाम. दायजी वर्ल्ड 247 देखतेल्या सर वीक्षकांक मुगासो येवकार हांव मागता आज काल आनी फाल्यां आयच्या ह्या अंगड्याक. मस्त तेंपा उपरांत ह्या दायजी वर्ल्डाच्या अँकर सिटाचेर हांव बसली आसा एंड इट सर्टनली हॅज टू बी समथींग एक्सायटींग. कित्याक म्हळ्यार वन्स इन अ वायल अ मूवी कम्स दॅट शिफ्ट्स पर्स्पेक्टीव, heals hearts and ignites change. बापाचे पुताचे नावी is one of that films. हांवें ही मूवी पळयल्या, तुमी थोड्यांनी पळयल्या म्हूण हांव चिंता. आनी आज मोगाच्यानो आमचे संगी आसात द मोस्ट डायनॅमीक, द मोस्ट लव्ड, द टॉक ऑफ द टाउन डुओ म्हूण येता. युजली टॉक ऑफ द टाउन डुओ म्हणटना कोणी चेडो आनी चेडू म्हणून तुमी चिंतात ना, बट दिस इज स्टॅनी बेळा आणि संजय रॉड्रिगस, द डिरेक्टर ऑफ द मूवी स्टॅनी बेळा आणि संजय रॉड्रिगस, द म्युझिक डिरेक्टर. हॅलो, कशे आसात तुमी? हॅलो, सुपर डेफिनेटली आसाचे. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो बापाचे पुताचे नावी हांवें पळयला. आय फील सुपर अबाउट इट आनी खंडीत जावन मस्त प्राऊड आमकां फील जाते आसा. हांवें म्हज्या ओपनिंग लायनार चिंत म्हळें प्रोजेक्ट्स येतात, प्रोजेक्ट्स वतात, बट वॉट रिमेन्स इज द चेंज दॅट यू हॅव बॉट अँड द चेंज दॅट यू हॅव मेड अस फील. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुमकां दोगांयकी कॉंग्रॅच्युलेशन्स बापाचे पुताचे नावी आनी दायजी वर्ल्डाच्या सगळ्या पंगडाक. फर्स्ट मूवी प्रोजेक्ट सुपर हिट म्हणून सांगूंक म्हाका मस्त खुशी भोगता. सो तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू. हाऊ डज इट फील? काल म्हणटात 5 प्रिमियर शो जाल्ले मात्र. सो आतां ते रेस्पॉन्स पळोवन आसा पळय, आमकां एक खावजें आसता खंयचें पळयल्लें प्रोजेक्ट करता आसतना तें कशें जाता, लोक कितें म्हणटा, लोकांक लायक जाता की ना म्हणून ती खावजें आसताच. पूण फस्ट तूं आसलें फस्ट प्रिमियर शोक, फस्ट प्रिमियर शोन तूं तें पिक्चर एंड जावन लोक भायर येतना आसा पळय, ती खावजें कंप्लीट गेलें आमची. आतां सार्थक जालें, ह्या शेतांत आसलें सार्थक जालें. कोंकणी काल म्हणटा जावं कोंकणो जावन जल्म म्हणलें सार्थक जालें आनी कोंकणी लोकां मदां आसलें सार्थक जालें. संजय कितें म्हणटा? सगळ्या मुवीचे काल नाही, सगळ्या ह्या एपिसोडाचे एका घंट्यात आनी 1-2 सेंटेन्सांत मुग्धून चडले. बट संजय, ऑफ कोर्स तुझे अभिप्राय, व्हॉट इज युअर रिस्पॉन्स फीलिंग? फर्स्ट आमचे ते एक टेक्निकल प्रिमियर म्हणून दवरले आमी. येस. बट तांतू एक आसले आतां म्हजे फर्स्ट टायम एज अ म्युझिक डिरेक्टर फॉर अ फिल्म, फर्स्ट टायम म्हाका खालें म्हणून तो गोतून नासलें. सो ते फिलिंग्स पळयतना एक आहले हांव स्टॅनी कडेन बेश्टे आमी एक स्टॅनी यांच्या कालेजीचे स्टॅनी बेश्टे उलोवचे. बट वन्स मूवी एंड जाली, ते क्रेडिट्स वयर गेले रायट एंड पीपल स्टार्टेड वॉकिंग आउट. ते तांचे ते इमोशन्स आसात पळय तांच्या तोंडार पळयल्ले. सो दॅट्स ते पुरो आमकां. वी नो वेर आर मूवी स्टूड. एक्झॅक्टली. म्हाका गुर्तू ना दिस कंपॅरिझन जस्ट स्ट्रक माय माइंड. तुवें सांगतना आय थिंक इट इज जस्ट लायक मदरहूड. तुझ्या एंटायर 9 months ऑफ प्रेग्नन्सींत यू आर प्रिपेरिंग युअर सेल्फ. तुझे बाळशें, तुझे बाळ कशें दिसता मुखार म्हळ्यार ऑफकोर्स सोनोग्राफीन तांणी पुरा फिगर दिसता कशें आसा, हेल्दी आसा की ना म्हणून गुत्ता. बट ते पळयल्या उपरांत मात आमकां कळचें एक्झॅक्टली कालें म्हणून. अँड दॅट स्मायल ऑन द मदर्स फेस. सो यू आर द मदर्स हियर आनी यू हॅव सीन युअर बेबी आनी आमी सगळ्यांनी पळयला तुमचे बेबी. इट्स ब्युटिफूल. आमी रुटांत स्टार्ट करया. बापाचे पुताचे नावी काल्याक उपजाल्ले आनी केदाळा उपजाल्ले? बापाचे पुताचे नावी एक्चुअली हांवें हाच्या पयलीं दुसऱ्या इंटरव्यूनी सांगलां, म्हाका फिल्म शेतांत येवन काम करीचे या एक फिल्म काडीचे म्हणली आशा पयले तावनातली, ल्हान तावनातली. फिल्मां जायती पळयतलो हांव. फिल्मां असो हांव व्हडलो पिसो, मस्त फिल्मां पळयल्यांत हांवें. मस्त पळयते आसता. आतां म्हयन्याक म्हाका थिएटरांक वचूनच फिल्मां पळोवची. म्हाका तें खंयच्या ते डावनलोड करून पळोवची या OTT प्लॅटफॉर्मार पळोवची आसात पळय. फिल्माक थिएटराक येनातली फिल्मां मात तशें पळोवची सोडल्यार म्हाका थिएटराक वचून फिल्मां पळोवची म्हणली एक म्हजी एक आलोचन आशा ती. आनी तशेंच हांव करते आसलो. पूण मिसस बिना सिरियल आयलें पळय, ताचे उपरांत ताका एक लोकांनी दिल्लो रेस्पॉन्स पळयतना सगळें म्हाका सांगिल्लें आसा तुका एक फिल्म करूंक कितें म्हणून. आनी
सुमार 10 वर्सां पयलीं हांवें एका फिल्मांत काम केल्लें आसा एसोसिएट डायरेक्टर म्हणून 10 वर्सां पयलीं भरती ह्या म्हयन्याक 10 वर्सां जातात एक आसल्यार एक ना प्रदीप बर्बोजाचें फिल्म आनी ताणेंच म्हाका हाची एक आशा लागयली म्हणून सांगयत कितें म्हळ्यार फिल्म म्हळ्यार कितें कशें चलता तें कशें तें करचें तयार करचें म्हणल्यार सगळें ताचें एक काय म्हणटात बेजिक्स शिकयल्लें ताचें हांव शिकलो हांव पूण जाल्यार म्हाका फिल्म करची तें तशें एक सोंपणच नासलें जायते जाणांनी विचारलें आसा सिरियल आयिल्ल्या उपरांत तुका फिल्म काडी येता न्हय तुका 4 एपिसोड सांगता गेल्यार एक फिल्म जाता न्हय 5 एपिसोड सांगता गेल्यार एक फिल्म जाता इजी तुका करी येता न्हय पूण म्हाका ती आशा नासली मोदें प्रोड्युसर आयिल्ले आसात म्हाका एप्रोच जाल्ले आसात येवन स्टॅणी तुका आमी पयशे दिता तुका एडवान्स तूं इतल्या काण घे अर्द पयशे पयलींच काण घे बरें एक पिक्चर कर तूं म्हणून पूण जाल्यार म्हाका तें मोडनातलें म्हणल्यार तें चिंता पूण नासलें पूण एक 4 वर्सां पयलें सकट सांगतात पूण एक तयार आसूं दी एक आसूं दी एक ऑप्शन आसूं दी म्हणून हांवें काणी चिंतिल्ली काणी मस्त चिंतिल्ल्यो त्या पैकी बापाचे पुताची नवी एक काणी पूण ते 4 वर्सांत एक 3 वर्सां म्हजे मोती भितरच आसली 2 वर्सां ताचे उपरांतली 1 वर्स तें कितें जालें म्हळ्यार आमचें वॉल्टर नंदलिके वॉल्टे आबू डायन हे सगळे मायकल आबाक दुबय म्हणिल्ले आसात सो तांच्या एका मिटिंगार तांणी अशें प्रस्ताव दवरता आसतना मायकल आबान सांगिल्लें दायजी वर्ल्ड फिल्म्स संस्था आराम कर तुमी फिल्म काडता तर पयलें पिक्चर तें म्हज्या प्रोडक्शन अंडर येता सो हांव ताका फूल सपोर्ट दिता आनी सोलो प्रोड्युसर दुसरें कोणी नाका तुमी दुसऱ्या जाणां लागीं तुमी वेचें गरज ना तशें सांगता आसतना ती आलोचन तें काण घेवन हांगासर दायजी वर्ल्डाक आयिल्ले वॉल्टे आबा आनी डायन आनी तांकां एक धैर्य आसलें कितें म्हळ्यार हांव स्क्रिप्ट रायटींग दायजीचे भितर स्क्रिप्ट रायटर आसा डायरेक्टर आसा म्युजीक डायरेक्टर आसा सगळें आसात आमचे दायजी भितर सो आमकांय तांणी एक सांगता आसतना आमकां तें नाका म्हूण बघून आनी एक बरें एक ऑपॉर्च्युनिटी पडलें सो आमी येदोळ म्हणसर हांगासर पावले हांव जायत्या शेतांनी जावंक पुरो आमी ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करन खंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमी तें खंय आमी सोडुल्ले नात ओके सो तें इनिशियल चिंतापू तें ताणून बापाचे पुताचे नावी स्टार्ट जालें ऑफकोर्स मुद्दा नाही सांगतात बापाचे पुताचे नावी म्हणटाना पवित्रत्माकालाक सोडला म्हणून तुमी बट आय थिंक आमी ह्या कमिटींत आसा पवित्रत्माचे बेसांव दाराळ आसा आनी ऑलरेडी मुवी वर्ल्ड वायड रिलीज जायनासतना या ऑफिशियल रिलीज जायनासतना प्रिमियर शोज सुपरहिट जावन आसात रिव्यूज अमेझींग आसात लोक व्हड संख्यानी येते आसा आनी रिव्यूज पळोवन आय थिंक सगळो गांव या सगळो संवसारी आमच्या गांवांत ती आमकां करूंक जाय आमच्या कंट्रीजीन ती करूंक जाय म्हणून मस्त मोग दाखयते आसा आनी ती आतुरायेन राखून आसात एक मुवी करता आसतना ऑफकोर्स डिरेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू आसता एक डिरेक्शन म्हणटाना आतां तुवें उतरां ती सांगली वय बट तातूंत म्युजीक आसता एक्टर्स आसात ते एक्टर्स सारके मोल्ड जावन येते तुज्या मोतींत काल आसा ते एक्झॅक्टली मोल्ड जावन भायर येचे आनी 1000 संगती आसात प्रोडक्शन सो म्युजिकली या तुज्या टिमाच्या विशयंत काय म्हणी सांगयत की हू आर द पीपल इन्वॉल्वड संजय आमी जायत्या वर्सां आमी सांगाता आसा आनी संजयचें काम कितें म्हणून म्हाका गोत आसा ताचें डेडिकेशन कितें म्हणून गोत आसा आनी म्हजें काय म्हणटात चिंता पळोव सारकें समजून घेवचो एक म्युजिशियन आसा जाल्यार संजय हांव चिंतल्यार पुरो तें ताका कळटा आनी अशेंच चिंता म्हणून म्हणजे 2 शब्दांनी तो सगळ्या एका घंट्याचें म्युजीक तयार करूंक शकता ती कॅपॅसिटी ताका आसा आय थिंक ह्या मुवींत मात न्ही मस्त शोज तुमी आतां उट्टू केले आसा दायजी वर्ल्डाचे शोज केला ते उरले शोज तुमी उट्टू करतायत दॅट कॉर्डिनेशन इज सो गुड आमकां बसल्यांक तुमकां म्हळ्यार आतां आमी बिकॉज वी आर इन द इंडस्ट्री आमकां तें कळटा सो तुमी एकामेकाक अशें पळयल्यार मात पुरो यू नो एक्झॅक्टली काले जाय जे काले ते बॅलन्स आउट करी जे म्हणून लव द डू आनी खंडीत जावन मस्त शोज पळयल्यात तुमच्या आनी आतां मुवी पळयल्या संजू तुवें सांगाचे हांवें काले सांगचे म्युजिकली हे मुवी रिच आसा आमी विज्युअली पळयता बट थोड्यांक समजना की ऑडियो दरम्यान कशें एक मुवी लिफ्ट जाता म्हणून बीजीएमाचें काम केलां तो इट्स ब्युटिफुली डन वेरी थॉटफुली क्युरेटेड म्हणून सांग येता खंय जाय कितलें जाय तितल्यांत आसा आनी 4 पदां तुवें क्युरेट केलाय सो युअर एक्सपिरियन्स आनी दॅट इज युअर डेब्यू दोगांयचे डेब्यूट डिरेक्शनल आनी म्युजीक सो तुजें कॉन्ट्रिब्युशन तुजो अनुभव एज अ म्युजीक डिरेक्टर वय आतांय हेरा आतां काल हांव आतां इतले शोज कीबोर्ड खेळटा आतां स्टेजीक चडटा आपणे एक भितर एक बे एक तें बे आसता सेम वे ह्या मुवीक बिकॉज म्हाका इट वॉज टोटली न्यू म्हाका खंयच्या धैर्यान स्टँडीन तूं कर रे म्हूण म्हाका सांगला म्हाका गोतूच ना बट देन आय टूक द चॅलेंज गेलो मुखार मस्त मुवीज पळयले हेरा बीट मलयाळम हिंदी
थोडे मुवीज स्टॅनी नंतर म्हाका इंद तुले जस्ट तुले हेंचेर इंद तुले म्हणालो सो ते आनी ओ कित्याक म्हाका पयले म्हाका आनी म्युजीक कर म्हूण सांगूं ना आवजी मुवी पळय तूं पसत आवजी मुवी तुले आनी म्हाका एवरी टायम एक मुवी पळय म्हणचे मागीर म्हाका एक दीस ताणें सांगलें इंकला मुवी बरो न्हू ब्रो म्युजीक ईर ब्रो तशें म्हाका कळ्ळें आनी देन आय कंटिन्यूड हे मुवी पळोवनचे बिकॉज आय एम नॉट अ मुवी फ्रीक टू बी व्हेरी फ्रँक आय एम नॉट अ मुवी फ्रीक म्हळ्यार म्हाका पळयचे ना आय एम अ म्युजिशियन आय लव playing I love listening to music Right. but movie ओडलेंत स्टॅनीन म्हाका तुले म्हणून राती वचून भारत राती 10 वरांचे शो वचून भारत म्हणून बसचे ओके तेंय कळ्ळें सो आय वॉच्ड ते वॉच केल्ल्यान हांवें मुवीज आय केम टू नो ओके अशें म्युजीक केल्यार कितें द लेसर द बेटर या फॉर दिस स्टोरी Right. स्टोरीच्या स्टॅनीच्या स्टोरीक द लेसर द बेटर सो आय वॉक्ड त्या पाथार गेलो मागीर म्युजीक स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका बरें बेळ आहलें कशें हें दिसता सॉंग्स पयले 4 पदां करून सोडलीं ते लास्ट एक सॉंग आनंद बापाचें तें हांव मागीर सांगता ताजी स्टोरी पूण 3 पदां पाक्क करून सोडलीं पदां स्टॅनीक केल्ल्यानंत क्लिक जालें BGM बट आय वॉज नॉट कॉन्फिडंट टील आमचे फर्स्ट टेक्निकल प्रिमियर म्हणसर आय वॉज नॉट कॉन्फिडंट म्हळ्यार लोक कशें एक्सेप्ट करतात म्हाका तांकां अर्थ जालें गे वॉट आय वॉन्टेड टू पोर्ट्रे ते तांकां अर्थ जाता गे इट वॉज झिरो नॉलेज सो बट समटायम्स आमी चिंतचे हेरा आमी आमचे ते एक ते कवजीने हांवें आतां म्हळें पळय स्टेजीक चडटना आतांय म्हाका ती दॅट हेल्प्स यू ते एक पॉज जाय जे लायफान एंड देन यू थिंक एंड देन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप रादर दॅन जस्ट जंपिंग सो ते म्हाका दॅट पॉज हेल्प मी टू डू दीस म्युजीक एंड स्पेशल क्रेडिट्स आसात म्युजिकाक ऑफकोर्स तुवें हांवें तुजें हें पळयलें भायर येवन उलयतना बायट पळयलें यू हॅव स्पेसिफिकली स्पोकन अबाउट द म्युजीक सो ओके देय म्हाका म्हजें देर आयलें ओके पीपल हॅव taken it very nicely. Right. They have enjoyed. Of course, they have. Antu distana, cinematography stands out. Stanley's script and direction stands out. Actors acting, which nobody expected, stands out. Taka compliments on mujhe music. Yes. So it is all a team effort. It was very hard. Pratyek song, the BGM was very hard for me. Maka it was completely new. Maka I didn't know the emotions. त्या डायलॉगा वयर घालीचे गे म्युजीक ताचे उपरांत घालीचे गी म्युजीक आय डिडंट नो रियली आय डिडंट नो मागीर ऑफकोर्स स्टॅनीन लास्ट म्हजें बीट पळयतना थोडे ताणें करेक्शन्स दिले आमचें फस्ट एक सॉंग केल्लें दॅट सॉंग वॉज नॉट टेकन दीस आनी कॅमेरा टीमान आनी पर नो दीस कांट बी डन म्हळें थंय एक रिजेक्शन आयलें प्रत्येक आमचें टिजर येताना थंय एक रिजेक्शन आयलें नो दीस म्युजीक कॅनॉट बी डन not enough. So हांवें तेन्ना सांगचें these rejections or these are I take it as a pause for me to think काल्याक ते accept जावना कालें जालें I go back I watch other movies I ask आमचे आतां लॉय आसा जोयल आसा स्टॅनी आसा आमी उलयता अंद इंचे हेड्डायचे काल्याक बरें जालां काल्यान जालें ओके देन आमी हेका येता ओके सो when you learn, of course, I'm a keyboard player, I have done shows, but so happy to learn. Ek pause in life, you learn, do your best. So I think I truly believe that to be successful, you should never stop being a learner. Yeah. The day you realize or you feel, म्हाका पुरा गुत्ता ये मुझे अशेंत जाय जे म्हण सांगलें आय थिंक तूं फेलियर मात जायनाय बट तुजे संगी असले पुरा फेलियर जातात बॅक स्टेज आमी या बॅक स्टेज केदाळा स्टॅनी बाब म्हणला संजय बाबा एक तनी संगत म्हजे कडेन सांगली आसा की सिनेमॅटोग्राफर कालिंगी सांगतना हांगा तावन सजेशन येता म्युजिकाचे विशयन इवन जॉयला काय गुतना जाल्यार तो सजेस्ट करता हांगा तावन एवरी पर्स्पेक्टीव उट्टूक मेळटाना अलायन जावन एंड यू एक्सेप्ट एंड यू चेंज दॅट इज वॉट is a brilliant output is BPN बापाचे पुताचे नावी एक्टर्साचे विशयन काही सांगयेत की काल्याक म्हळ्यार ब्युटिफूल आनी एक संगत मुस्तू संगती आसात एक्चुअली म्हाका हांवें मुवी पळयल्या हांव तुमी सांगा म्हाका वॉट वॉज द बेस्ट पार्ट आय लव्ड अबाउट 2 things that I loved about the movie guess मुस्तू संगती आसा ते 2 संगती म्हाका मुस्तू पसंद जाल्ले मुवीच्या विशयन एक तुका हांव चिंता एक्टिंग आसतलें आनी एक एक्टिंग वे बट समथींग स्पेसिफीक ते तुका हांवें बॅक स्टेजी सांगोना हांवें एक हांवें म्हज्या रिव्ह्यूवान सांगलां
सिनेमाटोग्राफी 100% असते ऑफकोर्स दॅट इज वन या सिनेमाटोग्राफी ते टॉप 2 अंते ना टॉप नाही संजय तू सांग गेस कर प्राईज मिळत बहुमाना बहुमान असताना ओके तू सांगते स्टोरी एंटायर प्रोजेक्ट Entire अंत project. एक म्हळ्यार टायम अंत एक टाइम Right. ते हांवें सांगला मुस्तू मुवीज आमी पळयत रिजनल मुवीज म्हणचे आतां बॉलिवूड डेन पुरा जाल्यार ते दे नो टू कट इट शॉर्ट फर्स्ट बेस्ट थिंग आय लव्ड अबाउट द मूवी इज 2 घंटे भितर 2 घंटे न्ही कितले 1 पॉइंट 1 hour 40 minutes येस 1 hour 40 minutes एक मूवी मुगदाचे जाल्यार आनी सो इम्पॅक्टफूल मूवी जायचे जाल्यार कितले प्लॅनिंग आसतले कितले सीन्स काय डिडक्ट तुम्ही केलात आसतले और प्लॅनिंग तर तुम्ही तशें केल्लें आय थिंक इट्स ब्युटिफुली डन आमी गर्ज नासतना मुस्तू संग ती घालता सेकंड म्हणजे इट बिलोंग्स टू दॅट कॅरेक्टर्स मिनिमम वय मिनिमल कॅरेक्टर्स ह्या फिरगजींत म्हणजे पब्लिसिटी जाता हांव ताका घालता त्या इगर्जींत ह्या कॅरेक्टराक घाल्यार थंय पब्लिसिटी जाल ते रिस्क पुरा खण घेवन तुमी काल ह्या मुवीक कितली गरज आसा तितल्या कॅरेक्टरांक मात तुम्ही फोकस करून ते ब्युटिफुली तुम्ही ऑर्गनायज केला सो ह्या ॲक्टर्साच्या विशयान तुम्ही सांगता काल्याक तुम्ही तांकां विंचले कशें तांकां मोल्ड केले तुज्या स्टोरी वयर ॲक्टर्सांक हांवें काणी बरयतना म्हणजे मेजर ॲक्टर्स 8 जाण आसले ते काणयेन तशें आसले खंयचे कारणा खातीर काणी चेंज करूंक जायना एक्टरां खातीर काणी चेंज करूंक आनी तुवें सांगले बरीच पब्लिसिटी खातीर एक्टरांक घालूंक ना म्हणल्यार हांवें पयलेंच चिंतिल्लें आनी एक म्हणजे चिंताप आसलें काय एक पटी मूवी शूट केल्ल्या उपरांत खंयचेय सीन कट करूंक ना खंयचेय एक्टराचे सीन पळयत आनी स्क्रिनार पळयत हांवें एक्टींग केलां म्हणजे सीन थंय ना ते ना म्हणल्यार तितलेंच प्लॅन जाल्यार आमकां 1 hour 40 minutes मात्र जालें आनी एडिशनल मात्र सक्कट जाल्ल्या उपरांत ह्यो 2 सीन जायज्यो आसल्यो पाटी दोगा जाणांक एक्टरांक खंयचे हाका रिलेटेड नासलें या संबंधच नासलें एक्टरांक आनी तें घालचें तसलें प्लॅन आमचें तें नासलें जें कितें आमी बरयलां लॉक केलां स्क्रिप्ट लॉक केलां ताचे भितरच चल्लां आनी एक्टरांक तुका गोत्त आसा तांतू कॅरेक्टरांचे काळ म्हणटा रियल प्राय आसली आमकां सो सोदना मुस्त आसा तस त्या टायपाचे कॅरेक्टर पूण वेळ दिवचे मनीस आसा जे कितें म्हळ्यार आमचे सक्कड एक्टर प्रोफेशनल फिल्माकच म्हण एक्टींग करचें या ड्रामाकच एक्टींग करचें तांचो जीवन काडचें म्हणून एक्टर कोणी नात आमचे सो तांकां तांच्यांची राटावळ आसता त्या राटावळा मध्ये आमकां 1 म्हयनो तांणी शुटिंगाक येवचें तो टायम दिवचें म्हणटा आसतना आमी 2 पटी चिंतचें पडटा सो एक तें आनी एक काणी एक सूट जाता आसतना त्या काणयेचे पात्रधार आसात पळय ते म्हणजे काणयेंत हांवें चिंतचें आसता हो एक मनीस हाचें फेस अशें आसा जे हाचे दोळे अशें आसा जे मेकअप करतना हो अशें टर्न जाता ह्या रितीक टर्न जाता ते पयलींच आमी ड्रॉ केल्लें आसा पयलींच आनी त्या प्रमाणे जर केलें त्या खातीर म्हाका एक्टरांचें सिलेक्शन काही कश्ट जावना एक कश्ट जाल्लें म्हणल्यार क्लॅनवीन एक्चुली ह्या मुवींत आसलो क्लॅनवीन सो पूण ताका ती म्हजी एक ल्हान मिस्टेक म्हळ्यार ताका हांवें पयलें सांगिल्लें एक्टिंगाक तूं आसाय तूं लिस्टीर आसाय म्हणून पूण मदें हांवें फॉलोअप करून आनी फिल्म शुटींग स्टार्ट जावच्या एक 10 दिसां पयलें ताका पाटी कॉल करून वय आमचें शेड्यूल जातें आसा सो आनी एक 10 दिसां उपरांत शुटींग आसतलें म्हणून पूण तें मोदें हांवें ताका एक फॉलोअप करनासलें देखून ताका कांय माहिती दिनासल्यान ताका दिल्लींत ताचें ड्रामाचें मत्ताया ड्रामा आसलो आनी भारी फेमस ड्रामा तो आनी भारी एकदम सुपर हिट ड्रामा ताचे महेंद्रा तो संस्था आसा पळय तांचे तावन काळिंग अवॉर्ड सेरेमनी आनी त्या ड्रामा थिएटर फेस्टिवलांत ताका परफॉर्म करूंक आसलो आनी असो मेन ड्रामा ते लायफांत तसली ऑपॉर्च्युनिटी मेळची अप्रूप सो तो म्हणलो म्हाका त्या टायमार शुटींग करचें जाल्यार म्हाका येवंक जायना कांय सोडदोड करूंक जाता जाल्यार हांव रेडी आसा म्हणून पूण म्हाका गल्फाचे एक्टर आसल्यान म्हाका तें गल्फाचें हांवें पयलेंच डेट दिल्ल्यान म्हाका कांय करूंक जावना तशें ताका तो टिमा तावन आमच्या तावन पयस उरलो पूण उपरांत ताचो ताळो आमच्या मुवींत आसा त्या खातीर म्हाका त्याच आईन टायमार दुबय तावन मेल्विन काळाकुल गांवांक येवचार आसलो तो म्हणजे निरंतर संपर्कार आमी दुसऱ्या गजालांचेर उलयता आसता सो तोय कलाकुल ट्रेन्ड एक्टर तो म्हळ्यार ट्रेनिंग आसा ताका मॉडर्न थिएटरान घालताना परा सो ताका हांवें विचारलें तूं गांवांत येवचें जाल्यार रज्य आसा जाल्यार तूं 1 म्हयन्याचें रज्य जाल्यार 10 दीस म्हाका दिवंक जाता तिगे म्हणलें सो तो तुवें एक फिल्म करता आसतना तुवें आपेच येवचें नाका म्हणूंक जाता गे म्हणून तशें तो तें ऍड जालो तो एक कॅरेक्टर सोडल्यार उरलें पुरो प्री प्लॅन्ड पयलेंच आसलें कॅरेक्टर आनी वल्टी जाल्यारय तशेंच वल्टी एक ताका एक बरें एक प्रमुख एक पात्र हांवें दिल्लो आसा डायन दुबय आसा डायन दुबय कांय पयलेंच तें म्हणजे स्टोरी लॉक करतना तोच जायजे म्हणून चिंतलो आनी ताका सांगिल्लें आसा तुवें त्या टायमार एज आसा आनी विथ फूल प्रिपरेशन स्क्रिप्ट ताका 2 म्हयने पयलेंच दिल्लो आसा वल्टी 2 म्हयन्या पयलेंच हांवें स्क्रिप्ट दिल्लो आसा
स्वीडल हांवें पयल्यान केल्लें आसा म्हाका अशें नाका की चॉकलेट हिरोइनाच्या टायपाची हिरोईन नाका पूण म्हाका एक्टींग करचें हिरोईन जाय जे म्हणून सो तातूंत स्वीडलान म्हाका ताचें बायोडेटा धाडिल्ले आसा आनी ताचे ड्रामा आनी हांवें पळयल्ले आसात सो ते म्हाका जाय जे म्हणून पक्का तेंच जाय जे म्हणून आनी एक कॅरेक्टर आसा आमचें जोशेल सो जोशेलान म्हज्या सिरियलांत काम केलां आनी ताचें पोटेन्शियल कितें म्हणून म्हाका गोत आसा बऱ्यांतले बरे एक्टर्स आनी म्हाका एक अवकाशा खातीर राखून नासलें ताचें कंप्लीट एक्टींग तें स्किल आसा बळें एक लोकां मुखार दाखयचें तें सिंगर जावन सगळ्यांक गोत आसा कंप्लीट 100% म्हाका दाखयचें म्हणून बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका म्हजी मूवी मेळ्ळी म्हजेच एक्टर ते सिरियलांतले ताचे कॅरेक्टर म्हाका मस्त लायक जालें ताचें कॅरेक्टर ते नॅचरली कशें आसा आनी ते उलयतना ते बबलीनेस आनी तुमी पळोवंक पुरो अशें इतले पुरो उलयतात मूवी कशी आसतली म्हणून तुमकां इल्ले जलाक मागीर दाखयता बट ताचें कॅरेक्टर इज वॉट आय एक्चुअली लव्ड ताचे बबलीनेस ते her face, her structure, that delivery of dialogues. आनी एक सांगत एका घंट्यान मस्त उलोवंक आसा बट आमकां उलोवंक पुरो जायना तुवें डायन बाबाचे टॉपीक काडटना आनी मेकअपाचे टॉपीक काडले मूवी जाल्ल्या उपरांत हांवें हाफ आवर वचून डायन बाबा कडेन सांगलें भारी सुबीत दिसता तूं म्हणून तो शॉकाचेर पडलो भारी सुबीत दिसता म्हळ्यार तसो रोल सुबीत या ग्लॅमरस रोल न्हय हांवें सुबीत कालाक म्हणल्यार मेकअप ताचें कॅरेक्टर उठून दिसता म्हळ्यार कितलें जाय नॅचरली that त्या कॅरेक्टरा काले जाय पळय टू मच ना इट इज नॉट टू लिटल ऑल्सो ऑफकोर्स तो प्रायच्या की चड प्राय दिसता तांतू बट इट ते स्कीन ते टोन कशें दिसा जे तितलें दिसता तेका सांगलें भारी सुबीत दिसतालो म्हणून म्हणजे सोबायेची सोबाय दुसरी थारली सो दॅट इज दॅट आय थिंक तुमी इवन उडल सांगल्या बरी एकच तुमी मागीर कट केला नाजाल्यार वेल प्लॅन केला सो आतां आमकां समजालें सुपर वेल प्लॅन्ड प्रोजेक्ट आनी आमचो बाबुटी आसा मिसेस मिनातलो मेल्लू वालेन्शिया आतां ताका सगळ्यांनी कॉमेडियन जावन ताका वळखोचें आसता सो हांवें ताका हें म्हणजे चिंता फिल्माचें फायनल जातानाच लॉक करचे पयलीं ताका चिंतिल्लें मेल्लूक ह्या फावटी कॉमेडी दिना हांव ताका आनी ताका तो कंप्लीट एक्टर तो खंयचे रोल दिल्यार तो करूंक शकता सो म्हाका तें दाखोवंक आसलें लोकांक आनी तो 100% दिता म्हणल्यार म्हाका गॅरंटी आसा आनी फिल्म पळयल्यार तुका कळीत आसा मेल्लू सो रोल ताका व्हडलो कंप्लीट थ्रू आउट पिक्चर नासल्यार तो हर एक फावटी स्क्रिनाचेर येताना लोकांक कितें कितें जाता ताचे डायलॉग डिलिव्हरीज आनी स्क्रिप्ट रायटींग आनी आय थिंक इट्स एब्सोल्युटली गुड आमी मुस्त टॉपीक आसा उलोवंक बट आतां आमचे रिएक्शन्स आमी उलयतना उलयते आसा बट लोकांचे रिएक्शन्स लोकां मुसनांनी पळयले आसा आनी हाऊसफुल्स प्रेमियर्स जाते आसात दॅट इज हिस्ट्री इन द मेकिंग म्हणून डेफिनेटली सांगता सो इल्ली जळक आमी पळोवन येवया लोकांचे रिएक्शन आनंद बापाक ताच्या पुताक आनंद जा आनंद प्रत्येक ताच्या फळांक आनंद तांकां जा आनंद बापाक ताच्या पुताक आनंद जा आनंद प्रत्येक ताच्या फळांक आनंद तांकां जा ताच्या बाळांक आनंद जा आनंद जिवाक आमच्या मोनाक आनंद आमकां जा आनंद भुरग्यांक तांच्या बाळांक आनंद जा आनंद जिवाक आमच्या मोनाक आनंद आमकां जा आमच्या लोकांक कॉमेडी नासतना खंयची मुवी चलना आनी खंयचे रिव्यूज दाखयतना लोकांचे रिएक्शन दाखयतना व्हडल्यान हासचे क्लोजअप्स आनी परत दाखयतात या रडचे दाखयतात
या उरले रिॲक्शन्स दाखयतात. ह्या मुवीचे तुमीच आतां पळयले रिॲक्शन कशें आहले म्हणून. दॅट मिन्स स्टार्टींग तोंड एंड म्हणसर इट कीप्स यू ग्लूड, इमोशनली कनेक्ट करून दवरता तुमकां आनी एक घडी अशीन तशीन कांय डिस्ट्रॅक्शन नासतना होल्ड करून दवरता. सो दॅट वॉज द रिॲक्शन एक्झॅक्टली आतां लोकांचे तुमी पळयले. इट वॉज एवरीबडी वे जस्ट हुकींग. मुस्त जाणां रडलां तसलें, आमी रडलां ह्या मुवीन कल्याक म्हणून. आनी 1 hour 40 minutes काले जाय तितले मात्र आसा. एडिशनल कॉमेडी ना, गर्ल्स नातले कॅरेक्टर्स नात, इमोशनली कनेक्टेड, फॅमिली बॉन्डिंग मस्त संगती आसात. सो ब्युटिफुली क्युरेटेड. आनी आतां तुमी ते पॉदी आयकले आनंद बापा आनी पुता. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रॅक्स ही म्हणून सांगता. इट साऊंडेड व्हेरी डिफरंट. संजू बाबा ताचे विशयेंत काले मनी सांगितली. तेंत हेरा उडूल म्हणलें ह्या सॉंग विशयें तुका मागीर सांगता म्हणलें. हे सॉंग फ्रॉम स्क्रॅच जाल्लें एकच दिसान. आजेट मेलोडी आहा पळय, टा 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 टा, हें हांवें हें केल्लें. इट वॉज अ इंस्ट्रुमेंटल. रायट. खंयच्यांत फिल्मांत आय हॅड पुट इट एज एन इंस्ट्रुमेंटल. ओके. ओके. सो आब ताच्या भुरग्यांक हांगा तोट दाखोवंक करतना इट वॉज जस्ट टंग 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 टा टा तशें आहलें तें. मागीर फायनल सिंकाक पळयतना स्टॅन अशें पळयतना ನೆಟ್ಟು ದಾದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ ಮಾಕ ಬೇ ಏ ಕಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಕ ಪಕ್ 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 ಎಂಚೋ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ದಾದನುಂಡು ಅವೊಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಹಾಂ ಸರಿ. ಸೊ ते केल्ले अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock कालिंग आणे सांगले म्हाका. 7:30 वो बसलो लिरिक्स बरी लागलो. आनंद बापा तुले इंद आपुंडा तुले ऐक कुल्लुंडा तुले हांवें रप्पा केले सिंग केले ट्यून सिंग केले आपुंडे सिंगर हे रे पाड कोणा घालचे क्लासिकल ताळो जाय अशें जाय तशें जाय मस्त आयले लिस्ट आयले इक्बालन पाडता. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಕ ಫೋನ್ ಕೇಳ 9:30 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ ಫೋನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಸೈಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬರೋರು ತಾನೇ ಫೋನ್ ಕೇಳಿ ಸಂಜೆ ಬಾಬು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. 1 o'clock ಇಲ್ಲ 1:30 झालं. वाव ओके फटाफट इतले करणं बाय इव्हनिंग लॉय कसून धाडले लॉयन सांजे भितर मिक्स करून हांगा पाटी आमच्या सीनाक फिक्स केलं. सो हे जाल्लें एका दिसाचे and this song stands out from all the 4 songs. Of course, definitely, certainly, yes. ते कालक ते लाका लिरिक्स बसायचे म्हणून तामे ट्यून केल्लो तशेंत जाला. मॅच मेड इन हेवन म्हणटात पळय. एक्झॅक्टली. ते पूरा पझल पीसेस उट्टूक बसले आनी एका दिसान तुम्ही इतले एक मास्टरपीस क्रिएट केला म्हणून आय थिंक रियली कुडोज टू ऑल ऑफ यू. मूवी पळोवन गेल्या उपरांत लोकांच्या माइंडात तेंच घुमता आनंद बापाक आनंद पुताक. इट्स व्हेरी कॅची, समथिंग डिफरंट, युजुअल अच्छा केले डिफरंट बघता. सो पळयतना वी फील द सॉंग आनी ऑफकोर्स इक्बालान सुबीत कन सिंग केला म्युझिक लिरिक्स ಗೊತ್ತು ताका धडूना कोणाकी आमचे खंयचे ऑडियो आमी शेअर करना. इन अदर 2 days ताजे ऑडियो आमी रिलीज करता. ओके. ऑल्सो ऑडियो ऑन द प्लॅटफॉर्म्स ಅಂತ इक्बालाक धडूना इक्बाल न्यू सीधा थिएटर ताणे ताजे पद ऐकूंक 2 पटी शोक आयला तो शोक आयला खाली ताजे सॉंग ऐकूंक ಆಡಿಯೋ ತಾನೇ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಾರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೋ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕು. ಪಟ್ಲ ಅಂತೂ ಬೋಸನಲ್ಲ, ಐ ಸಾ ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ स्टोरी. या आय थिंक तुम्ही काले दायजी वर्ल्ड फिल्म्स आणि तुम्ही दोघांचे डुओ आणि सगळे टीम यू आर क्रिएटिंग रोड मॅप्स. कालाक म्हळ्यार आमच्या सगळ्यांच्या मोतीन केदाळे आसता की एक मुवी म्हणटाना कॉमेडीत आसाजे, इतल्या आसाजे, इतल्या कॅरेक्टर्सांक घालीजे, सॉंग्स म्हळ्यार रेशत आसाजे, सो पदां आसाजे, सो मेनी अदर थिंग्स लायक क्लिशे. आमी वी आर डुईंग द सेम थिंग बट तुमी कालेंगी नोवेंत ट्राय केला आनी इट इज क्लिकिंग. दॅट मिन्स लोकांक कोणाक पुरा आनीकी मुखार मुवीज करूंक आसात या प्रोजेक्ट्स करूंक आसात डेफिनेटली ह्या टिमांतल्यान मस्त शिकोवंक आसा. 1 hour 40 minutes भितर एक मुवी काडयेत. अननेसेसरी कॉमेडी नासतना एक मुवी हिट जाता. लिमिटेड कॅरेक्टर्स घालून एक मुवी सुबीत कन करीत मुवी म्हणटाना मस्त रास घाली जे काही गरज ना. सर्टनली यू आर क्रिएटिंग अ रोड मॅप म्हणून हे सांगूंक हांव मस्त खुशी व्हरता. आनी म्हाकाय आज कालाक
येताळ्या की मुखार एक मूवी काडीचे म्हणून प्लॅन केला सर्टनली हांगा तावन मस्त म्हाका शिकोवंक आसा हांव एक सायलेंट ऑब्जर्वर तावन पुरो शिकते आसा तुमचे कडेन तावन आनीक अशे विशय टेक्निकल न्ही बट आउट ऑफ द थिंग आतां एक मूवी रिलीज जाल्या उपरांत आतां मस्त मुवीज पयले आयल्यात आनी सकट म्हणटात की कोंकणी मुवीन तुका आलें आसा बजेट आमी घालता पयशे आमकां पाटी मेळनात म्हणून सो पयशे पाटी मेळनात म्हणून तांचे इमिडिएट रिकवरी आसा एक गल्फांत मुवीज घालचे ते ना जाल्यार आमी वचून इगर्जेंत मुवी घालता त्या विशयन तुमचे अभिप्राय काले या आतां इतले ब्युटिफूल प्रोजेक्ट तुमी दिला टेक्निकली साऊंड कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट तुमचे बजेट कशी आसले ऑफकोर्स मायकल अब्बासो वर्ड्स आसात तुमकां आसा बट फिगरेटिव्ह म्हणल्यार उलोवचें जाल्यार बजेट तुमची कशी आली रिकवरी तुम्ही आता कशे करते आसात प्लॅन्स काले तुमचे ह्या मुवीचे विशयन वय आमकां मायकल आबान हांवें सुरवेर सांगिल्लें बरें सोलो प्रोड्युसर तो आनी आमकां 35 लाख म्हणसर 35 लाख म्हणसर इल्लो चड जाला इल्लो उणो तशें ती आमचो रावलां तें सो 40 लाखां भितर शीद आमची जाल्यार 40 लाखां भितर ही मुवी जाल्या आनी रिकवरी आमी तेंत आमी आमकां पयलें अशें आलोचन नासलें तुवें सांगलें बरी गल्फांत फस्ट रिलीज करचें आनी फस्ट थंय ताणूं रिकवरी करची म्हणून पूण आमकां ते टेक्निकल प्रिमियर शो हांगा जालो पळय तो जाताना आमकां तो मेळ्ळो रेस्पॉन्स आनी थंय आयिल्ल्या लोकांनीच आमकां सांगलें म्हळ्यार आमी टेक्निकल शो गो आमच्या सल्लागारांक आमच्या खास मित्रांक तुमचे तसले आमच्या सांगत आसच्या मनशांक आमकां सपोर्ट करचे ताका आपयले आनी तांचे अभिप्राय आमकां मुस्तू काल म्हणटात ताका आमी मान दिता तांच्या अभिप्रायाक आमचे ते अभिप्राय न्ही ओके सो तांणी सगळ्यांनी सांगलें म्हळ्यार तुमी आनी एक प्रिमियर शो घाला पेड करा म्हणून सो थंय तावन पेड शो जाल्ले म्हळ्यार प्रिमियर शो म्हळ्यार 200 रुपया 300 रुपया टिकेट प्रिमियर शो मेळनात 1000 वयर आसतात सो आमच्या येदोर म्हणल्यार 5 प्रिमियर शो जाले सो रिकवरी आमी प्रिमियर शो आनी एक 15 प्रिमियर शो केल्यार आमी कंप्लीट रिकवरी करता सो एक ती नवी सुरवात मे बी आमचे तावन जावची सुरवात ती दुसरे कोणी केल्या जावंक पण आमच्या गामणान ना ती सो ते पॉझिटिव्ह सायन्स आमकां थंय तावन गल्फांत आमकां हांगा तें एक बज क्रिएट जाल्लें आसा आपलें हायप इमिडिएट आमकां गल्फांत तावन आमकां फंडां आयलीं भारी एक बरें फिल्म आयलां काय तुमी काडलां काय आमकां दिया म्हणून सो दुबयंत हांव आसलो गांव संजय वर्सांत 5 फावटी दुबयक भेट दिवचो गांव वॉल्टी मागीर डायन पुरो थंयच आसचे मनीस तशें आसतना आमकां दुबय आमचो सेकंड काल होम आसलें बरी सो आमचे दायजी दुबय आसा सो डायनाच्या मुखेलपणाकार दायजी दुबयन ऑलरेडी शो बूक केल्यात पयले फावटी एक कोंकणी पिक्चरान एकच फावटी एकाच माराक शो बूक करचे आनी आज ताचें थंयसर टिकेट लॉन्च आसा आमचो वर्ल्ड टॅप थंयसर पावला दुबय वचून पावला आनी थंय आमची सुनीता मेणे जे आसा एक्ट्रेस आसा मेलविन कलाकुल आसा आनी आमचे जायते मोगाचे मनीस थंयसर आसात शारजा आमी शो घालता 28 आनी 29 सो तो एक पार्ट आमकां गॅरंटी आसा एक वांटो रिकवरी सो थंय जावन येता इज्रायलांत शो आसा पोरवां 28 इज्रायलांत शो आसा ताचे उपरांत कतार शो आसा ऑलरेडी ती फिल्मां गेल्यांत पावल्यांत आमची फिल्मां वचून सो त्या प्रमाणे प्लॅन जाता आसा आनी हांगासरी आतां पोरवां 26 आमची सगळी उर्बा पळोवन आमचे ICUM वालेंशिया गटाक ते म्हाका एक बारी सडवत आमचे ICUMचे म्हाका मस्त मोगाचे सगळे घटकांचे मस्त आमच्या फिल्माक तांणी वावर केल्लो आसा सहकार दिल्लो आसा स्टॅन्ड तुजें एक पिक्चर म्हणटा आसतना आमी सपोर्ट करनासतना रावंक जाता सगळो शो आमच्या फिरगजाकारा खातीर बूक कर म्हणून म्हाका सांगलो आसा आनी तोय त्या प्रिमियर कॅटेगरींच बूक करचें म्हणटा सांगला आसा म्हळ्यार स्टॅन बेलाचे फिल्म संजय रॉड्रिगसाचे फिल्म दायजी वर्ल्ड फिल्म्सान करचे फिल्म आनी मायकल डिसोजार करचे फिल्म प्रिमियर जावन पळयचे आनी आमच्या सांगत आसा पळयचे म्हणून तांकां एक आशा सो सगळो म्हळ्यार सोल्ड आउट आतां 26 हॉल तांणी कंप्लीट थिएटर बूक केला सो थोड्योसो टिकेट तांणी म्हळ्यार प्रिमियर सांगात म्हळ्यार व्हडली टिकेट आसा आयवज आसा पूण थोड्यो टिकेट तांणी 300 रुपया कितें दवरल्यात थोड्या जाणांक म्हणून सो तुमी तांकां संपर्क करूंक तांणी सांगला आज म्हाकाय सांगला हांगासर तुमचे शोर्स तुमी सांगा कोणा की ह्या वलेंशेकारा सांगात मेळोंक आसा जाल्यार आनी मस्तू पयशे म्हणून कांय बेजार पावचे म्हणना आमी एक 300 रुपयाची एक कॅटेगरी दवरल्या थंयसर म्हळ्यार ती वेगळी खाली जाता मात्र सो आजच तांकां संपर्क करचो संपर्क केलो तो टिकेट मेळटा तशें रिकवरचे प्लॅन तशें जाता आसा आनी तुवें इम्पॉर्टंट इगर्जेंत घालूंक प्लॅन आसा म्हणून जाल्यार 5.1 मिक्सिंग सावंड लॉयचे एक मिक्सिंग म्हळ्यार कळीत आसा म्युजीक इतलें बरें म्युजीक आनी एक सिनेमॅटोग्राफी जॉयल शामणान केल्ली हांव चिंता म्हाका मस्त लागली एक सिनेमॅटोग्राफी आनी आमचे अर्जुन लुईस आसा आमचो तो एक कन्नड फिल्म डायरेक्टर आनी मुखार कोंकणी पिक्चरां करूंक पुरो सो
ताचो सहकारान तूं प्रोडक्शन मस्त आसा आनी ताचे प्लॅन आसा बऱ्यांकन सो इतलें पुरो आमचो वावंटो आसा सांगात आमी फिल्म म्हणल्या उपरांत ते थिएटराक म्हूण करचें आमी LED वॉलाक या इगर्जेन घालच्याक म्हूण करचें न्ही फिल्म म्हणलो कॉन्सेप्ट तो सिनेमा थिएटर म्हणलो कॉन्सेप्ट सो आमी थिएटराक मात्र सीमित करता ह्या वर्सा बिलकुल आमी इगर्जेक खंय दिना आमी ओके आनी मुखल्या वर्सांनी पोरणे जाताना म्हळ्यार मस्त वर्सा दुसरी फिल्मां आनी पळय येवन जाल्या उपरांत आमी इगर्जेक दिवंक पूण तो आमकां तसो हें काय म्हणटात तें तातूंत तिनतानू फायदो जोडचो तिनतानू काय म्हणटात पाटी रिकवरी करचें म्हणलो उद्देश आमचो ना दुसरें एक म्हाका इम्पोर्टंट सांगचें म्हण आसलें आमची इगर्जेच्यो स्टेज्यो आमची इगर्जेची वठारां हांव आयलो इगर्जे वाठार तावणसो हांवें ड्रामा बरोवंक स्टार्ट केल्लें म्हजें ड्रामा डायरेक्शन करूंक स्टार्ट केल्लें इगर्जे वाठार तावन आज हांवें म्हजें फिल्म व्हरून इगर्जे वाठारांक गेल्यार हांव थंयचे लोकल टॅलंट हाडटा तांकां डॅमोलिश करता हांव कशें म्हळ्यार आमचें व्हडलो एक खंयटा म्हणटात आतां DMart येवन उरल्या धाकट्या ग्रोसरीच्या अंगडीच्या मारून उडयल्लें बरी सो हेर वर्सा म्हणजे आमची तसलींची पिक्चरां तांच्या वार्षिकोत्सव वेळार एक्चुअली तांणी करी जेल्लें ड्रामा तें स्किट्ट करी जेल्लें तांणी डान्स करी जेल्लें ताच्या बदलाक म्हजे मुवी व्हरून थंय घाल्लेंच म्हाका पयशे येता जावंक पुरो तांकां इजी जाता काम एक मुवी आनी प्ले करता पूण त्या वर्सा थंय एक ड्रामा एक्टर येवचो तो मेलो थंय एक ड्रामा डायरेक्टर येवचो थंयच क्रश जावन गेलो तो थंय एकलो म्युजिशियन येवचो बंद जालो कितले एका वर्साक 3-4 पिक्चर येता आसात सो म्हाका तो अन्याय करूंक बिलकुल नाका कित्याक म्हळ्यार तुज्या बरी चिंता आमच्या सगळ्या कम्युनिटीच्या लोकांक आसले जाल्यार आमची कम्युनिटी कई पावती आसली सो म्हाका म्हजे ते लोकल टॅलंट्स आसा पळय तांकां संपूर्ण ती इगर्जेची वेदी ते इगर्जेचे वाठार ते तांचे तांणी थंयच्यान फुलांचे थंयच्यान फुलोवन तांणी उपरांत पिक्चरां करचे ही म्हजी आशा तुझ्या दोनाची दुखायली सांगता तुझ्या दोनाची दुखायली आय मीन इट वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक एस्पेशली आमची कम्युनिटी इतली ल्हान आसतना सगळ्यांक पुरा वेदी आमकां तर जाय म्हण सांगल्यार जायना दुसऱ्यांकी सोंडी जे आनी खंयची वेदी कोणाक आसली ती तांकां आसा जे थंय आय थिंक इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट आनी स्टॅनी एस्पेशली तुजे तू बरयता युअर अ रायटर पोएट तुवें ड्रामास केलाय आतां सिरियल्स केलाय आनी सकट तुका इंट्रोडक्शन दितना स्टॅनी एक इरॅशनल थिंकर म्हणून सांगतात बट ही मुवी इज समथींग स्ट्रेट टू द हार्ट आनी कॉन्सेप्ट सिंपल जाल्यार तेले कॉम्प्लिकेटेड आनी इमोशनल टायपाचेर इट इज समथींग डिफरंट दॅन वॉट यू आर नोन एज सो एक कशें आयिल्लें आनी ते कालाक एक्सप्लेन करता हें सवाल आसा पळय मुवी पळयल्ले म्हजे जायत्या मित्रांनी विचारलें आसा तूं इतलें रॅशनल थिंकींग आसा मनीस इतलें तूं स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयताय आनी एस्पेशली तूं आसा तशें बरयताय आनी त्या थिंकिंगाच्या भायर वयचें तुवें बारी उणें म्हणून पूण मुवी काडटना मात्र तुवें कित्याक कशें काडली म्हणून हांवें तांकां जाप दिली इतलीच म्हाका म्हजें एक चिंता आसा रॅशनल थिंकींग तें हांव म्हज्या बरपा मुखांतर जावंक पुरो म्हज्या दुसऱ्या एक्टिविटीसान जावंक पुरो हांव तें लोकांक सांगता पूण लोकां वयर इम्पोज करना लोकांक तांचें म्हणलें स्वतंत्र आसा तांचें म्हणलें हक्क आसा तांणी कशेंय चिंतयेत सो आतां म्हजी मुवी हांवें करता आसतना हांवें आंतू रॅशनल थिंकींग घालीच येता म्हणून कांय ना पूण रॅशनल थिंकींग तशें एज्युकेट करीत तांकां त्या कुशीन गुंडयत आतां बापाच्या पुताचें नांवी तुवें आतां सांगलें ती एक फॅमिली ओरिएंटेड मुवी म्हणून आमचे माऊल्या सामाजीक आमी ते येवन सामाजीक माऊले हेजे जाल्यार ताचे पयलें ते बी केरलोचे आमच्या कुटुंबांत तावन सो रॅशनल थिंकींग थंय तावन तेजे पूण कुटुंब नातल्यार हांव ना कुटुंबाचें जिवीत नातल्यार म्हजें थिंकींग ना सगळ्यांक सुरवात कुटुंब सो थंय तावन वेगवेगळे काय म्हणटात कालवे म्हणटात पळय ते थंय तावन वेगवेगळे गुंडे मेळोंक पुरो पिक्चरांत हें ना जावंक पुरो हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड हांवें थोड्या गजाल्यांक हांवें काय म्हणटा तें व्यंग रितीन उलोवना जावंक पुरो या स्ट्रेट फॉरवर्ड तें रॉंग म्हूण सांगूना जावंक पुरो पूण पिक्चर पळयल्यां कळटा हांव कितें सांगूंक अशें येता आनी रॅशनल थिंकींग म्हजें तावन कशें स्टार्ट जाल्लें आनी हांव तें लोकांक तें कशें स्टार्ट जाल्लें म्हणून पिक्चर कशें सांगूंक दाखयता म्हणल्यार तांकां स्पश्ट आसा सो तेंच ताका जाप आय थिंक तुवें सगळे प्रकार आय मीन नो वर्सटॅलिटी एका मनशाची वर्सटॅलिटी आय थिंक तुवें काल आतां कर दाखयलाय म्हळ्यार तुजे लिखणेन बरयतना तूं दुसऱ्या टायपाचेर बरयताय बट हांगासर लोकांकय काले जायचे आनी तुजे ते चिंता पाले ते कशे ट्विस्ट मोल्ड आनी सरप्रायझिंगली आनी इवन एंडाक बरें ट्विस्टी आसा मुवी मनशेपण नातल्यार खंयचेय रॅशनल थिंकींग सो पयलें तूं मनीस जा ताचे उपरांत तूं रॅशनलिस्ट जा या लेफ्ट जा रायट जा सेंटर जा खालें जा तें तुका सोडिल्लें पयलें मनीस जा पयलें मनीस जाय जाल्यार तुवें कुटुंबांत जल्माताय कुटुंबांत जल्मल्या उपरांत कुटुंबाची थोडी मावल्यां आसात ती मावल्यां बरी मावल्यां तुका तुज्या भितर गेल्यार मात्र तूं समाजांत एक मावल्यादारीत मनीस जाताय थंय तुजी चिंता कशें आसूंक पुरो
पूण तुका तें स्वतंत्र आसा तें एक्सेप्ट करूंक या तें कंडेम करूंक स्वतंत्र आसा. सो तें बेजीक आसा पळय बेज तें ह्या मुवीन सांगला. येस ते आमी डेफिनेटली पळयला आनी मुस्त जाणांनी पळयला. आनी आतां इन केस आतां लोकांक प्रेमियर शोजांत पार्ट आतां तुमी वॅलेन्सिया तुमी सांगला आतां दुसरी आतां मुस्त युनिट्स आसतली या मुस्त लोकय आसतलो तांकां हाऊ डू दे अप्रोच इट आनी कशें प्रेमियर्स बूक करयेत. आनी म्हाका आतां सीदा संपर्क करयेता न्ही. ओके. संपर्क केल्यार ताका हांव तांकां ते प्लॅन आउट दिता कशें म्हणून. आनी 2 गजाली आसात. एक म्हाका मुनाफो आसा ह्या प्रिमियर शो केल्ल्यान म्हाका चड मुनाफो आसा. म्हळ्यार नॉर्मल रेग्युलर शोज थिएटरान घालचे की हांव ओपन सांगता हांव तांकां कांय लिपोवण कांय ना म्हाका चड फायदो आसा. आमी आतां संजयन आमी आनी परा वळट्या बाणांनी परा एक चिंता पाटयलां कित्याक म्हळ्यार ओके आमकां फायदो आसा. ह्या फायद्यांतलो एक अर्दो म्हणटा आमी कोण संघटना आसात कोण संस्थे आसात ते करतात पळय प्रिमियर शो तांकां आमी वांटता. सो आमी एक 50-50 आमचो आमी एक पटी पयशे मेळटात म्हणून एकच पटी आरोवची तें आमकां तें त्या मट्टाक आमी येदल पावोना आमी आनी तें नाकाय नाका आमकां गरजी ना ताची. सो आतां खंयचीय एक संस्थो हे प्रिमियर आमकां जायचे शो जायचे म्हळ्यार पूण एक मात्र कंडिशन थिएटरान मात्र तांकां आमी हे 50-50 शेअराक आमी दिता. सो तांणी आमकां संपर्क करीत संजयक संपर्क करीत कॉन्सेप्ट गी म्हणून न्हू हाऊ टू रन अ शो सर्वायव कशें जायचे. वय भुरगे जाल्ल्या उपरांत ताका पोस्ट करचे तेरे वेकाले म्हणटा ते थियरी तुमच्या जावन शिकाचे कोणना सर्टनली. सो आमी लोकांनी मुस्तानांनी तांचे रिव्यूज सांगल्यात युट्यूबाचेर आनी नॉट युट्यूबान इंस्टाग्रामाचेर आनी सोशल मिडियाचेर पोरतावन तुमच्या वॉट्सॅपाचेर कांय आयल्यात आसतले इंस्टाग्रामार तुमी पळयल्यात आसतले. पळोवना जाल्यार उडोलतना आमी काल पुरो सांगून आसा ते लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकून आमी येवया. बारी बरी जाला मुवी डायलॉग्स बारी बरे आसले आनी डायलॉग्स आनी कॉमेडी ना जाल्यार डायलॉग्सा भितर कॉमेडी आसली न्ही जावन ते वर्ड्स बारी बरे आहले खुशी जाली. हर एकल्याचे एक्ट बारी बरें जाला. मूवी मस्त बरी जाल्या सगळ्यांनी ಒಟ್ಟುಗೆ सांगाता मेळून एक फॅमिली सांगाता येवन पळयचे म्हणून हांव सांगता. बरी मेसेज आसा सगळ्यांनी पळयचेत जाल्ली मुवी. It was an excellent movie, heart-touching movie, and I think I'm so happy that the standard of Konkani movies has gone so high. मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार एक आमचे कोंकणी मुवी मेकिंगाचे एक लेवलूच अपग्रेड जाला. बारी खुशी जाली पळोवन. एक्टिंग वॉज व्हेरी नॅचरलिस्टीक. इट वॉज नॉट लायक अ ड्रामा, इट वॉज लायक अ मुवी अँड द स्टोरी लायन वॉज ऑल्सो व्हेरी गुड. एक प्रो टीप पळयतात जाल्यार मुवी एक व्हडलो तुवालो हाडना बिकॉज आय क्रायड फ्रॉम द बिगिनींग टू द एंड. very sentimental, very emotional, but definitely a must watch movie. So सगळ कोंकणी प्रेमीक हांवें सांगचें असले एक मुवी आमी सगळ्यांनी पळयचे आसा. आय एम व्हेरी टच्ड अँड व्हेरी कनेक्टेड टू दीस मुवी. एक्सलंट. हांगा काल तेगा जाणांचे रिव्यूज मात आयकल्यात आनी तांणी एस्पेशली रोशलाचे रिव्यूज ते पळयले. मुवी जाल्ल्या उपरांत ते इमोशन ताच्या तोंडार आनी काळजांत आसात. शी इज स्टील सोक्ड इन दॅट मुवी. अशे मस्त जाणांचे रिव्यूज एक्झॅक्टली तांणी सांगले बरीत आसात, बरेय आसात, इमोशनली आसात, टॅक्निकली मस्त संगती तांणी मस्त जाणांनी सांगल्या. सो डेफिनेटली तुमी मिस करनाकात. फाल्यां थिएटराक येवंक पुरो पुरवां थिएटराक येवंक पुरो आमी मागीर पळया म्हणून मागीर तुमकां चान्सच मेळचें ना पळोवंक. सो तुमी रिग्रेट मारनाकात. सो आतांत केदाळे तुमी स्टॅनीक या दायजी वर्ल्ड टिमाक हांगासर अप्रोच करा. प्रिमियर शोज केदाळा आसात म्हणून तांणी माहेत दिते आसात आनी दायजी वर्ल्ड तुमी सराक पळोवन आसल्यार डेफिनेटली थंयसर माहेत तुमकां मेळते आसा. हांवें हांगासर टेक्निकॅलिटी विशयी ती मस्त सांगले. आतां आमी डिरेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू, एक्टर्स पॉयंट ऑफ व्यू, म्युजिका विशयंत संजय बाबा कडेन उलयले. तेणे आसता दुसरे मस्त संगती आसात एका मुवींत. आतां SFX म्हणटात ना, SFX आसा, फॉली आसा, ताच्या उपरांत सिनेमॅटोग्राफी जॉयल ब्युटिफूल मुवी सगळी बरी येताना एक 2-3 शॉट्स आय एक्झॅक्टली आफ्टर द मुवी हांवें जॉयला कडेन वचून सांगले एक 4-5 शॉट्स आसात मदें मदें सिनाच्या मदें मदें खंयी एक व्हेरी स्मॉल 3 सेकंडाचे 2 सेकंडाचे बट त्या सीनाचे या त्या हाचे एसेन्स इट लिफ्ट्स दी एसेन्स and it has done a brilliant job. ताका हांवें most compliments already दिल्ले आसात. I think Sanjay Baba you wanted to speak about Loy आनी उरले तुज्या टिमा विशयंत. So please. Yes. आतां म्युजीक केलें प्रत्येक म्हाका आनीक बी आहलें हे खंय वता हे लॉय कडेन वेते आसा. लॉय इज अ म्युजिशियन, इज अ म्युजीक डायरेक्टर, कन्नडा, तुळू एंड खंयचे हे सोड तूं इंडस्ट्री ही इज देर. ताणें इज अ म्युजिशियन हिमसेल्फ. हाऊ विल ही एक्सेप्ट माय म्युजीक? म्हळ्यार आतां काम जाता आतां म्युजीक वेता पूण मिक्सिंग इंजिनियर शूड एक्सेप्ट दॅट म्युजीक.
म्हाका मिक्स करूंक जाता की इज इट वर्थ अशें. बट ओके लास्ट जालें आमचे हांगाचे रिल्स फायनल 4 रील आहले आमचे 4 रील फायनल जाले. म्युजीक गेलें लॉयक लॉयन फर्स्ट डे गेलें लॉय ओपन केलें हिंगी ना संजय फाल्यां करता हांव. नेक्स्ट डे परते मेसेज केली लॉय ओपन केलें हिंगी ना संजय फाल्यां करता. बट ही वॉज बिजी विथ आमचे तुळू मुवी जय तांकां मस्त बिजी आहलो. ना फाल्यां करता म्हणून 10 days जाले 10 दीस ताणें ओपन करूना. हांगा काय जालें आमचे वी ट्रान्सफर लिंक केल्ले इट इज ओनली ओपन फॉर 9 days or 7 days एक्सपायर जालें. परते अपलोड केलें आतां धाडलें एंड लॉय आज एक डावनलोड करून दवरलोय तूं ओपन करनाका डावनलोड एक करून दवर म्हणे. ताणें डावनलोड करून दवरलो. मागीर ताणें कालें केलें ही ओपन द 4th reel फर्स्ट. ओके दॅट इज द एंडिंग सीन. ही ओपन दॅट फॉर ते ताणें ओपन केल्लें ही कॉल्ड मी वॉट म्युजीक ब्रो म्हणालो. बट sarcastically सांगला बट आय टूक इट काले इज ही सेयिंग इट इन अ गुड वे ऑर म्हळ्यार आय हॅव टू इम्प्रूव अशें ना. नेक्स्ट लेवल ब्रो म्हणालो. तुवें कालें जाय त्या सिनाक तुवें घालाय आय एम स्टार्टींग द प्रोजेक्ट रायट अवे म्हणालो. सो ही दॅट सेम नायट ही स्टार्टेड मिक्सिंग. सो ते आमच्या लॉय विशय आतां आमची 4 पदां. सो फर्स्ट इज द पार्टी सॉंग. हे सिंगर कोणाक दिवचे लिस्ट केले लास्टाक लॉय तुका करियत गेलो. तो आमचो एक सेवियर जालो ह्या मुवीक. सो जाता संजय मात स्केल वयर करचे. सो आय हॅड टू रीडू द म्युजीक अगेन बिकॉज ताका म्हणून आमी ट्यून करना. वी हॅड केप्ट इट फॉर समबडी एल्स बट ही वॉज नॉट अवेलेबल. So Lloyd did a fantastic job. The first opening song, dance, BPN party anthem म्हणून आसा. Listen to it. 2 दिसान रिलीज जाता. So that was it. ताजे लिरिक्स बरयले स्टॅनिन. सेकंड सॉंग लिरिक्स बरयल्यात मेल्विन रॉड्रिगस. ओके हाणी ताजे लिरिक्स म्हणटाना म्हाका Very गम intense. सुटला हाका ट्यून कशें करचें. एंड he is very not in a bad way but he is very to the point. taka te samajh jaye te tune. If it is not nice he will tell you on the face kai bare na re. He will tell you. He is that kind of a person. So again maka taka convince korungo. So taje tune kele random sing kela ani taka just whatsapp tak dhan sodle pass jata. So he called me back. He said excellent tune म्हाका इल्ले लिरिक्स इल्ले ऑल्टर करूंक जाय दॅट्स इट बट एक्सलंट ट्यून. आतां हे कोणा दिवचे पळयतना ओके जोशेलान तो आसा एक्टिंगांत आसा. आमी शिल्पाक करया. शिल्पाक एक पळया. शिल्पा इमिडियटली एक्सेप्टेड. शी केम टू द स्टुडियो शी सॅंग. मागीर आमकां काल लिरिक्स कालेंगे ते बसो ना म्हणून जालें. देन अगेन आफ्टर 2-3 days अगेन शी केम बॅक अगेन शी सॅंग. आणि ते 3 वर्स आसा दॅट इज द पॅथो सॉंग म्हणून. शी हॅज ते वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून्स. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इट गोज डावन लायक दिस एंड देन टेक्स ऑफ अगेन. ते ताजे ट्यून पॅटर्न आसा. ताजे लिरिक्स बरयले मानेस मेल्विन रॉड्रिगस. थर्ड सॉंग जोशेल. आतां हांवें म्हळें पळय रिजेक्शन हे ट्यून हांवें केल्लें. जोशेल सकाळी येवन स्टुडियोन सिंग केल्ले लागले. सेम आफ्टरनून तांकां त्या सॉंगाचें शूटिंग ओके गेली. ते ट्यून हांगा सिंग करून थिंग गेली. थंय वेताना दॅट सॉंग वॉज रिजेक्टेड. ओके नो दिस वी कॅनॉट शूट. बट एक सिनेमॅटोग्राफर ही हॅज समथींग इन मायंड. हे क्लिक जावना. सो सॉंग रिजेक्ट जाले. सॉंग रिजेक्ट जाले. सो दे हॅड टू शूट इन द आफ्टरनून दॅट सॉंग ते एंड होल दॅट आफ्टरनून वॉज बुक्ड फॉर दिस सॉंग ओनली. आनी आमकां टायम मेळोना. काल जालें इट वॉज रेकॉर्डेड दॅट मॉर्निंग जस्ट रफ रेकॉर्डिंग फॉर द शूट म्हणून. रायट and it got rejected. काल कशें स्टॅनी फोन करता संजय हांव आपुजी इमॅजिन हेरा जोशेल ते बसला स्टॅनीन बेश्टे 4 लायन गिचिल्ले थंय आनी जोशेलाक दिले. ते त्या आनी तूं बसून दॅट ते घरा शुटींग ताका ब्रेक मेळ्ळी. शुटींग ते टेकर आहलें पूण ताका ताचे सीन जाल्ले ताका एक अर्दे घंटाचे ब्रेक. म्हाका दुसरे एक ल्हानशें एक पीस जाल्लो काडूंक. सो ताका सांगलें हांवें अशें आतां जालां आतां विशय. ताका गुर्तू जाला म्हणल्यार ते आमकां मस्त सपोर्टीव आहलें पळय. सो ताका म्हणलें आतां तुवें म्हाका तूं कांय करनाका तुवें तें सिंग केलां पळय सकाळ तुका गुर्तू जालां काल कितें म्हणून. ते कित्याक रिजेक्शन जालां म्हणून तुकाय गुर्तू आसा. सो आतां काम कर लिरिक्स म्हणजे लागीं आसात. टप्पाय मोबायलांतल्यान ताका दण सुटलें. तुका अर्द घंटो आसा. ते व्हडलें घर आसा पळय आमच्या पिक्चरान घर आसा. तूं कूड आसा भितर मस्त कूड आसात. तूं भितर वच
वसोण काळ जाता ते घर म्हणणं ते भितर वसोना तेंनी चाललें लिरिक्स पळयले ताचें आसा म्हणलें गाली गरी लायक लावन तेणें लायटाचे काली पळोवन पाटी येतना सरळ अशें तें रेकॉर्ड केलें मोबायलान अशें केलां म्हणून म्हाका तें एकदम लायक जालें तें द क्लासिकल एकदम लायक जालें इमिडिएट सांगलें तूं जें आतां जे सीन अर्द घंटो लेट जाल्यार म्हण न्ही तूं आतां त्या कुडा भितर लॉकर भितर कंप्लीट कर तो ट्यून कंप्लीट कर मागीर मागीर पळय म्हणून ताणें अर्द घंट्यांनी कंप्लीट पोज काडून म्हणून भायर आयला ट्यून आर्टिस्ट छे टॅलेंट I know, of course. सो दॅट्स इट हांवें केलें म्युजीक केलें त्या दिसा केल्लें म्युजीक स्टॅन इन बिकॉज आमी कशें करता म्हळ्यार फर्स्ट वी डू अ डमी ट्रॅक सो दॅट शूटिंग पर्पज इनफ एंड देन आय डू द रेस्ट त्या दिसा केल्लें म्युजीक हांवें त्या ट्युनाक आमच्या जोशलाच्या ट्युनाक फायनल ऑडियो मातसो हाणें म्हाका चेंज करूंक सोडूना म्युजीक करूंक पड ना मुट्टुंडा जागृत सो ते तुमी ते मूवी सॉंग ते पर्टिक्युलर सॉंग तुमी थिएटराक आयकाचें इट इज कम आउट ब्युटिफुल म्हजें फेवरेट सॉंग तें म्हाका तें आतां त्या सॉंग चिंतनच म्हाका दुखां येता आमी एक प्रोजेक्ट पळयता खंयचेय इव्हेंट पळयता या मूवी पळोवन येता बरें जाल्लें या पार्ट जाल्लें कालेंगी सांगून येता बट द स्टोरीज बिहायंड इट द मेकींग ऑफ इट द सक्सेस स्टोरीज द पेन द स्ट्रगल रिच आतां चिंत हांव तुवें सांगता ना बिकॉज एक्सपिरियन्स आसल्यान एक सॉंग तुमी कालेंगी केलें ताका कितले एफर्ट्स वय ताचे फाटल्यान पयशे कितले वेस्ट एवरीथींग हॅज वॅल्यू फॉर मनी म्हणटात तुमचे सीन शॉर्ट जाले म्हळ्यार लायटिंगाचे पयशे आसात कॅमेरामॅन आसात एवरीथींग स्केड्यूल जाता 40 जाण आसले आमच्या सेटान डेली 40 जाण ते हेल्ड अप जातात त्या टायमार एक्झॅक्टली त्या टायमार आनी एक स्केड्यूल तुमचे वयर सकयल जाता म्हणटना सगळे मुवीचे स्केड्यूल वयर सकयल जाता एक पटीच्याक टू मॅनेज दॅट आय थिंक तुमचे थंय आतां अर्ध्या घंट्यान ट्यून करचे अर्ध्या घंट्यान म्युजीक करचे मनीस आसल्यान मात्र आय थिंक एक प्रोजेक्ट वयर घाली that got rejected because of my tune only to be very frank it was मला ते ट्यून तांकां they didn't reach lyrics are good but the tune ताणी म्हळें no this sounds very churchish कळलें तुका कोरल चर्च म्युजीक कशें आयकता इट साउंड्स नाही संजय बाबा समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू हियर आतां तांणी सांगलें आसतलें यू बींग द म्युजीक डिरेक्टर तुका सांगीत आहलें ना म्हाका हें सॉंग म्हज्या मुवीन जाय म्हणून तुका उगेत राव येता जावन तेन्ना पद घालत आहलें तुका बट ते एक्सेप्टन्स फ्रॉम एवरीथींग आमच्या मुवी काले जाय ते मात्र ते म्हाका एक सांगूंक आसा आमकां आमी एक 5 जाण आसल्या संजय हांव आमचो जॉयल शामान अर्जुन लुईस आनी आमचो लॉय मदें मदें आमकां करतलो आनी आमचो नील आसलो हांगासर डबिंग इंजिनियर आमचे एक टीम आसा आनी जोशल एक्टीव आमच्या टिमांत ह्या मुवीच्या सगळ्या टिमांत जोशल हर एका टायमार आमकां ताची सलाह दिल्ली आसा सो आमी एक 5 जाणांची टीम आमी एकामेकाक मस्तू आतां रेस्पेक्ट दिता हांव आनी कामा वेळार तशेंच हांवें सगळ्यांच्या अभिप्रायांक एक अवकाश दिल्लो आसा आनी म्हाका आनी दिल्लो अभिप्राय आसा पळय तांणी तो क्लिकच जाला खंय म्हाका दिग्रेट ना अशें ताणें सांगिल्लें हांवें अशें कर ना आज अशें जालो म्हणना तांणी त्या 4 जाणांच्यो हांव 5 4 जाणांचो अभिप्राय आसात पळय तो म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार ताका मोळच बांदूंक जायना त्या टायपाचे अभिप्राय ताणें दिल्ले आसात सो त्या खातीर हांव सक्सेस जाला एक्चुअली सक्सेसाचे सगळे क्रेडीट तांकां 4 जाणांक वचचे आय एम लविंग द एक्नॉलेजमेंट तुमी एकामेकाक दिती आसात कले अनंतपुरा केल्ले इट इज एन टीम एंड अ कलेक्टीव एफर्ट आमचो टायम ऑलमोस्ट जावन आयलो आनी 2 संगती म्हाका सांगूंक आसात एक आमच्या आतां कोंकणी मुवी म्हणटा कोंकणी लोक येता बट हांगासर आमी पळयल्या पोरी इंस्टाग्रामार पळयल्या तुमी वॉट्सॅपाचेर धाडटे आसात नॉन कोंकणी स्पीकिंग क्राउड येते आसा आनी तांणी बरी रिव्यूज दिल्ले आसात की लँग्वेज अर्थ जावना बट इमोशन्स अर्थ जाले म्हणून आय थिंक तांचे थोडे रिव्यूज हांगासर आसात सो तांचे रिव्यूज आमी पळोवन येवया This movie by Stanny Bella is really a good movie. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 91-year-old ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಿತ್ ಮೀ ಸರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೊ ಐ ನೋ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆದರೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ if we look after our elders it's always good god will give us back in bountiful measure thank you ನಾವು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳ್ಳ ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇವರ ಥಾಟ್
ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮೂವಿಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳ್ಳ, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I had a very good experience, and like nowadays what is going on, like we don't respect the parents and vice versa. So it was a very good message, I feel. Actually I don't know much Konkani, but still I enjoyed the movie very well. I'm new learner of Konkani but yeah, it was a very good message, and I literally cried at the end. So yeah, I really enjoyed it, and I feel that everyone, all the youngsters should see this movie to get a very good message. Thank you. आम्ही कोविड जाल्ल्या उपरांत स्पेशली नेटफ्लिक्स एंड चिल स्टार्ट जालें. मल्याळी मुवीज, तेलुगू मुवीज बा सर्च जायना जाल्यार आमी पळोवंक सुरू केलें, आनी पीपल स्टार्टेड वॉचिंग. आय थिंक ते तुमी हांगासर तुमच्या BPN मुवी थ्रू तुमी हांगा आमच्या कोंकणी लोकांक क्रिएट करता, कोंकणी न्ही कोडयालच्या लोकांक क्रिएट करते आसात. नॉन कोंकणी स्पीकिंग लोकांनी येवन मुवी एन्जॉय केल्या, तांकां ते मेसेज लागल्या, इमोशन्स तांच्या ऑलरेडी तांच्या रिव्यूजांत आय थिंक दॅट इमोशन्स वेर क्लियरली सीन. ते सांगला जाल्यार आमी कालाकानी की घरा बसून आसा, तुमी विगी विगी येया आनी मुवी पळया. सो संजय बाबा आनी स्टॅनी बाबा तुमकां दोगांयक या कोणा एकल्याक आन्सर करियेत. आमी मेन मनशां विशयंत उलयल्या, बट बिहायंड द सीन टॅक्निकल टीम तुमचें डेफिनेटली स्ट्रॉंग जाय. तुमी आतां काले म्हणटात सेट शिफ्ट करतना लायट शिफ्ट करूंक जावंक पुरो, या आतां थोडे रिजेक्शन जायले या प्लॅन चेंज जातात, जाल्यार युअर टॅक्निकल टीमय तुमच्या उठूत फाटल्यान तातूंत फोर्साचेर हेजे. सो कॅन यू टॉक अबाउट युअर टॅक्निकल टीम? वय टॅक्निकल टीम आमचो एडिटर आसा शरत हेगडे म्हणून, आनी केविन शेर्विन, दोग जाण एडिटर आसात आमकां. आनी तो शरत स्पॉट एडिटींग करतलो आमच्या शुटिंगा टायमार. सो त्या वेळार आमकां एक क्लियर पिक्चर कशें येता म्हण ती सीन कशें येता म्हण पिक्चरान आमकां त्या वेळार कळटलें. आनी मुस्तू ताका तो कोंकणी नॉन कोंकणी जाल्यार तो आमकां तरी मुस्तू आमचे तोन तो शिकला कोंकणी, आनी ताचे तोन आमी शिकलो काम मुस्तू. ओके, तोय ताचे सजेशन्स आनी दितलो. आनी ताचे पर्यंत हर एक दीस 40 जाण म्हज्या सेटांत आसले. 40 जाणांक उरले एक्टर दुसरे, एक्टर 8-9 जाण दुसरे, पूण खाली टॅक्निशियन मात्र 40 जाण आसले. तातूंत लायट बॉय आसले, मेकअपाचे आसले, कॅमेरा टीम आसले, प्रोडक्शनाचे दुसरे आसले. सो भारी बरें एक टीम ते म्हाका मेळ्ळें. आतांय म्हाका ते म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर आसात, फोन करतात, विचारतात सर निमा नेक्स्ट मुवी यावाग हांव बरतय म्हणून. आमी तशें हांवें आतां सांगलें बरी, आमी 5 जाणां कशें आसा म्हळ्यार तशेंच आमी 50 जाणां सांगता म्हटलें तशेंच आसतालें. आमकां सकड एकच आमचेच भुरगे, आनी हांव कामेल्यांक मस्तू रेस्पेक्ट दिवचो मनीस. म्हाका लेबर्स ते कॅटेगरी आसा पळय, म्हाका तशें तांचें पळोवचें यंत्र ना. हांवें तांच्या मदें बसून जेवचें आसलें, फ्री टायमार तांच्या कांदार घालून हात घालून उलोवचें आसलें, संजय आनी परत येतले आनी परत. सो ती एक बरें एक टीम. आनी ताचे उपरांत ते प्रोडक्शन जाल्ले उपरांत मागीर दुसरी कामां आसात. आतां सबटायटल आसा आमचे प्रितुमाक संजय हांवें सांगलें आतां सबटायटल आमकां जायचे, सो कोण आमकां बरें आसा आमचें जाल्यार बरें कोंकणी अर्थ जावचें बरें कर. सो संजयन म्हाका सजेस्ट केलें काले म्हळ्यार प्रितुमाचें हांवें पयलें एका पदान ताणें सबटायटल दिल्लें, हांवें वाचलें आसा. ताणें एकदम क्लास ताची इंग्लीश आनी पुरा. सो ताणें कितलें फास्ट करून दिलां म्हळ्यार आमकां काम. तें 3 days आनी सगळें फिल्माचें सबटायटल करून दिलां प्रितुमा म्हणून. मागीर अरेबीक आमी गल्फाक आमकां जायचे पडलें. आमचो इश्ट आसा बेंगलोर, ताका दिल्ले आसात. आनी अशें ते एक टोटल एक 60-70 जाणांची एक टीम आमचे. सो 40 लाख म्हणसर गेल्यात म्हणटना विचारूंक पुरो 1 hour 40 minutesच्या पिक्चराक कितले गरज आसा तेगी म्हणून. ते पिक्चर पळयलां कळटा तातूंत कितलें ते खर्च जाता म्हणून. सेकंड काळ म्हळ्यार ह्या टिमाक एक सगळें पिक्चर जाता 1 वर्स म्हणसर ह्या 60 जाणांक काण घेवन हांव बसलो आसा. सो एकदम बरें टीम. ओके, सो बारी खुशी आसा म्हाका. म्हजे ड्रीम टीम म्हणयेत. आय थिंक ते तुवें नेक्स्ट कू म्हणून सांगल्यार कू म्हणून सांगून जावन येवच्या बरीत आसात. आनी आय थिंक कलेक्टिवली सगळ्यांनी मस्त एफर्ट्स घाल्ले आसात. इट्स सर्टनली सीन. आतां गांवच्या लोकांक आतां प्रेमियर शोज हांगासर जाते आसात. वॉट अबाउट पीपल इन द गल्फ या भायल्या गांवांत ती
तुमकां ऑलरेडी अप्रोच येते आसा सो थंय केदाळा पुरा रिलीज जावचें आनी तांकां केदाळा पावता तें पळय दुबयचे आमी ऑलरेडी डेट डिक्लेअर केल्ली आसा 29th आनी 30th दुबयांत शो आसात. दुबयांत 29th शो आसात, 2 शो आसात, 30th 2 शो आसात आनी 30th शारजा शो आसात. सो आज ताजी टिकेट लॉन्च थंय जाता आसा. तुमी थंयसर आमचे दायजी दुबयचे सांदे आसात, डायन डिसोजा मुकामार आसा, आमचो आल्विन पिंटो आसा, तशेंच आमचे मोगाचे जायते आसात. तुमचे कोंकणी कारबारी म्हळ्यार ते दायजी वर्ल्डाचेच एक काळ म्हणटा कारबारी म्हणले बरी. तांकां संपर्क करीत टिकेटी खातीर. ऑलरेडी टिकेटींक बरो डिमांड आसा थंयसर. सो सोल्ड आवट जावची सगळीं लक्षणां आसात एका हप्त्या भितर. सो दया करून गल्फांत आसलेल्या लोकां लागीं एक विनंती आसा, दुबयांत आसल्या प्रत्येक युएंत आसलेल्यांनी अबुधाबीत एक शो प्लॅन आसा, म्हणल्यार आमी बूक केला आनी तो डेट केला म्हणून तो थंयसर आज कळयतले. आमकां ताची माहिती हेदर म्हणसर येवंक ना. सो जाता तितले बेगीन तुमची टिकेट तुमी बूक करा. इज्रायलांत 28 आसा. सो थंयसर टिकेट बुकींग स्टार्ट जालां. सो इज्रायल घरांक सांगचें इतलेंच जाता तितले वेगी प्रिवेल आसा आमचो थंय कुलशेकाराचो. सो प्रिवेल ताचें सगळें काम करता आसा. पिक्चर थंयसर पावलां. सो टिकेट बूक करा. उपरांत कतार ऑलरेडी आमचें पिक्चर गेलां. सो तांणी डेट बेगीन थंयसर तांचे ते सुटयेचे दीस आनी परा चॅक करून पळयतले. कॅनडांत ऑलरेडी तांणी ताचें आलोचन चलतें आसा आनी सगळ्या संवसाराच्या उरल्या भागांनी. आतां एक क्वेश्चन आसा, कोडयलांत मात्र प्रिमियर शो जाता आसा. उडपींत येदर म्हणसर प्रिमियर शो जावना म्हणून. पूण आमी आतां फस्ट एक 2-3 हप्ते कोडयलाक कॉन्सन्ट्रेट केल्ले. तुवें सांगले बरें रिकवरीच्या उद्देशान. नेक्स्ट टायम आतां उडपीक येता हांव. सो बेगीनच आनी 2-3 दिसांनी उडपी प्रिमियर शोचे डेट तुमकां थंयसर मेळटलो. ताचे उपरांत आमी पुत्तूर येता, पुरो थिएटरांक वता आमी. जाल्यार कासरगोडांत आमकां शो घालची प्लॅन आसा. सो जाता सगळें बरें जाता. पॉझिटीव आमकां पॉझिटिविटी काणून आमी मुखार वयचे. आमी पॉझिटीव मनीस येदर म्हणसर आमकां लोकांनी पॉझिटिविटीच दिल्या. देव बरें करूं. आतां तुमी प्रिमियर्स आनी कितले प्रिमियर्स तुमी प्लॅन करते आसात? हांव कोडयाळांत या उडपींत आमच्या लोकल मनशां खातीर विचारते आसा. म्हळ्यार थोड्यांची आसता की आतां प्रिमियर शोज नाकात आमकां, आमी नॉर्मल थिएटराक आयल्या उपरांत पळयता म्हणून चिंतून रावल्या लोकांक कितले प्रिमियर शोज तुमी घालते आसात आनी केदाळ आतां ओपन टू पब्लीक तुमी दिते आसात? प्रिमियरांचे आमकां डिमांड आमकां आतां 28 आमी हांगासर रेग्युलर शोज कोडयलांत घालता. ताचे उपरांत उडपींत येता रेग्युलर शोज. तो 28 म्हणसर आमकां कितले डिमांड येता तितले आमी प्रिमियर शो घालता. कित्याक आमकां एप्रोच जाते आसात. सो ताका इतलेच म्हणून संख्या म्हणून दवरना. थोडे प्रायवेट प्रिमियर शोज आसात ते म्हळ्यार तांकां हें नाका काल्यार म्हळ्यार पब्लिसिटी कांय करूंक नाका. तांचेच क्रावडाक आतां पोरू MCC बँकाचे एक प्रिमियर शो चल्लो, तोच आयिल्ले ते एक्सक्लुसीव. तांकां कोणाकी बैलांक ते टिकेट दिनात, तांचे मनीस मात प्रिमियर शो करून वतात. तशें आमकां थोडे शो बूक जाल्ले आसात. रेग्युलर शोज 28 उपरांत पडतात. सो 20th उपरांत बूक माय शोंत आमचे टिकेट ओपन जाता. तेदर म्हणसर बूक माय शोंत बापाच्या पुताचे नावे पिक्चराच्यो टिकेट मेळटा. कित्याक जायती म्हाका कॉल येता तुमी बूक माय शोंत घालूं ना कित्याक म्हणून. सो हांव स्पश्ट सांगूंक येता 20 तारखे उपरांत मात्र तुमी बूक माय शोक वयचे आनी थंयसर बापाच्या पुताचे नावे पिक्चर बूक करचें. आनी एक खुशेची गजाल म्हळ्यार आतां ऑलरेडी कोंकणी पिक्चर चलते आसा थिएटरांत आनी एकाच टायमार 2 कोंकणी पिक्चरां आसात म्हळ्यार ते म्हळ्यार आमची इंडस्ट्री वाडटा म्हणटाले. लोकांक कन्फ्युजन, क्रिएटर्सांक कन्फ्युजन क्रिएट जाता. एक ती खुशी गजाल म्हळ्यार आमी सकट सांगता ते आसा म्हणलें तें एक. आनी उरल्या सुवातांनी आमी ताचो दीस वेळ आमी लोकांक आमचे दायजी व्हडले आमचे माध्यम आसा आमी थंयसर कळयतले. हांव विनंती आसा इतलीच की केदाळा रेग्युलर शोज भायर येतात म्हळ्यार प्रदर्शनाक पडतात व्हडा संख्येन तुमी येवचे. आनी पयल्या हप्त्यांत आयल्यार आमकां चड उपकार जाता. पयल्या हप्त्यांत लोकांनी चडांनी चड थिएटराक येवचे आनी ते रेशियो तशेंच आसा 50-50. आमकां 50 थिएटरांनी 50 तशें मेळटा. सो ताचे उपरांत आमकां रिकवरी उणी आसता. सो आमकां एक सपोर्ट केल्ले बरें जाता. पयल्या हप्त्यांत तुमी व्हडा संख्येनी शोज शोक येवचे बरें. आनी तो टायमींग हांव सांगता. हांवें ऑलरेडी थिएटर लागीं कन्सल्ट केला आमच्या लोकां खातीर कितल्या वरांक मुवी आसता म्हणून. 5 वरांक एक शो आसतलो हेर एका दीस. 28 तारखे उपरांत 5 वरांक एक शो, 7 वरांक एक शो. सो पयशिल्यांक तांणी 7 वरांक 5 वरांक येयत. सो सिटींतल्या आनी लोकांक आनी काम आनी जावन येवच्याक 7 वरांक आयल्यार 1.5 घंट्याची म्हळ्यार 1 hour 40 minutes. 7, 8, 9 वरां जाताना पिक्चर जाता घरा वयता आराम. तुवें म्हाका फर्स्ट डे कापयतना रप्पा येवनूच रप्पा तुका धाडटा म्हणून सांगलें आनी रप्पा तूं धाडलाय तुवें. आनी एक परत विनंती करता आमच्या विक्षकांक की खंयची एक मुवी रिलीज जाताना स्पेशली आमचे रिजनल मुवीज रिलीज जाताना फर्स्ट विकांत तुमी येजे कित्याक म्हणचे म्हणल्यार थिएटर आनी क्रिएटर्सा मदें थिएटर आनी डिरेक्टर्स या मुवी प्रोड्युसर्साच्या मदें एक कॉन्ट्रॅक्ट आसता. पयल्या हप्त्यांत
प्रोड्युसर्सांक या मुवी मेकर्सांचे प्रॉफिट हाय आसता. हप्ते गेल्ले गेल्लेंत ते पयशे उणे जातात, या रेशियो या पर्संटेज उणे जातात. सो तुमी तिसऱ्या विकांत येताना आमकां मेळचे 10%, 20% तितलेच. ते आमकां कलेक्टिवली व्हडले जाताना कांय पॉकेटींत उरना. सो आमकां मुस्त जाणां आयल्यार की मास जाताना जाता, बट रिजनल मुवीजांत ते व्हडले प्रॉफिट जायना. सो देखून तुमचे कडेन विनंती आसा की व्हड संख्यान तुमी पयल्याच हप्त्यान थिएटर्स आमकां फूल करून दिवचे. डेफिनेटली दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ स्प्रेडिंग द न्यूज आनी वर्थ सीइंग विथ युअर फॅमिली, एस्पेशली फॅमिली उठू ती पळोवची तुमी व्हरते गरजेचे. लास्ट क्वेश्चन हियर, दायजी वर्ल्ड फिल्म्साचे फ्युचर काले मुखार नेक्स्ट प्रोजेक्ट येता की येना म्हणून विचारना, काले मागीर येता म्हणून गुत्ता म्हाका. हे इतले सुपरहिट जाल्ल्या उपरांत तुमी थंय रावनात. डेफिनेटली हाच्या की बेटर तुमी ब्रिलियंट प्रोजेक्ट आनी की मुखार हाडटात. वॉट इज इन स्टोर फॉर अस? हांव सांगता म्हणजे येस प्लीज अटॅक. विसरतना ताका कोंकणी आयली. पळय दायजी वर्ल्ड फिल्म्स आराम जाला आतां हांगासर, आनी आमचे पयली मुवी बापाची पुताची नावी आतां आमकां बरें एक पॉजिटीव रेस्पॉन्स आसा. त्या खातीर आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केलां आमी मुखार प्रोजेक्ट काडटा म्हणून. सो वर्सांत एक कोंकणी पिक्चर काडीचें म्हणून आमकां एक आशा आसा. सो तें जातलेंच, आमी कितें चिंतलें तें आमी करता. सो मुखार एक कोंकणी पिक्चर येता. सो पूण तातूंत हांव डायरेक्टर आसता म्हणून सांगूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार दायजी वर्ल्ड फिल्म्स असो एक उद्देश आसा, कित्याक म्हळ्यार ते कोणीय थोड्या जाणांनी मात्र करचें, या थोड्या जाणांक मात्र न्ही, क्रिएटीव कोण चड आसात आनी एक नवें सावन कोण दिवंक समाजाक दिवंक स्टॉप करीत जे पोर तुमी दायजी वर्ल्डाची एक स्टोरी पळयली, मंजुबल बॉयस असो डायरेक्टर हांगा पावलो ताका म्हण अडयता ते आतां आमी कांय रिवील करूंक वचना. स्टोरी काय लागली आमकां क्युरियोसिटी काय लागली तुमी तें कांय रिवील करूंक वचना. पूण इतलें सांगूंक शकता की कोंकणी पिक्चर येतात. सद्याक हांव आनी एका 2 वर्सांक कोंकणी पिक्चर काडिना तें हांव उक्त्यान सांगूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार तयार तुका म्हळ्यार तुका एका 2-3 म्हयन्याचो खेळ काय न्ही, एटलिस्ट एक 2 वर्सां पण लागतात एक बरें तयार काडी जाल्यार. पूण आमचेच कोंकणींतले आमच्याच तालंतांक आमी अवकाश करून दिता. डायरेक्टर येतले हांगासर, फिल्मां काडटले आनी बऱ्यांतली बरी फिल्मां काडटले. आनी दायजी वर्ल्ड फिल्म्स एक काय म्हणटात एक बरें फिल्म दिवचें आनी एक लोकांक आवडचें फिल्म दिवचो संस्था म्हणून बदलतलो. ती बदलची आशा आमकां आसा. वॉल्टर नंदलेकर आसा आनी फाटल्यान आमकां एक सपोर्टू मायकल डिसोजा आसा आनी आमची सगळी दायजी वर्ल्ड फॅमिली आसा, दायजी वर्ल्ड मॅनेजमेंट आसा. सो त्या धैर्यान आमी हे उक्त्यान हें काय म्हणटात एक स्टेटमेंट आमी दिवंक आशेता. आनी संजय तसले टॅलंटेड म्युजीक डायरेक्टर आमचे लागीं आसात. म्हाका ल्हान रोल म्हणल्यार सांगा जाय तुका ल्हान रोल म्हण न्ही, तो ल्हान रोल आसलोय तें व्हडलें करचें काम आसा पळय तें तुजें. आमच्या आतां बापाच्या पुताच्या नांवीन पळयलां हांव पुरो थोडे रोल आसात. एक धाकटो भुरगो आमच्या पळयलां पळय, तो 10 मिनटां भर पिक्चरांत आसा. आजचे खाली 2 डायलॉग पूण सगळ्या लोकांक ताणें आसा पळय अशें काले फील काडलां गे ताच्या एक्टिंगांत, ताची कॅपेसिटी. सो टॅलंट म्हणजे ताका. टॅलंट म्हणजे ताका, पूण टॅलंट त्या टॅलंटाक सोदून काडचे ते विशेष टॅलंट. डेफिनेटली आय थिंक कॅरेक्टर सिलेक्शन, कॅरेक्टर डिझायनिंग, कॉस्ट्युम्स जावं दी, मेकअप जावं दी, म्युझिक, टेक्निकल पार्ट, एवरीथींग इज सर्टनली. पुरा रिव्ह्यूज दिताना आमी बरेंच म्हणटा जनरली एकामेकाक सपोर्ट, बट आय ऑनेस्टली से दॅट दिस इज अ व्हेरी साऊंड, टेक्निकली साऊंड, प्रेझेंटेबल, इमोशन आनी सिच्युएशनल कॉमेडी आसा. हांगा कॉमेडी आमी उलयतना नांव म्हणून सांगली. कॉमेडी नांव म्हळ्यार आतां उलयतना कशें एक डायलॉग मारता पळय, अधिक प्रसंग डायलॉग न्ही बट रियल कॉमेडी. आतां संजय बाबा कशें तुमी उलयतना हांसयता पळय तसल्या टायपाची कॉमेडी हांगा आसा सिच्युएशनल. आनी तुमकां जाय कितलें हांसोंक आसा तितलें हांसोंक आसा, रडोंक तो मस्त आसा. सो आमी हे वांगडो हांगासर अखेर करच्या पयलें तुमचे दोनाय कडेन डायरेक्टर आनी म्युझीक डिरेक्टरा कडेन लास्ट तुमच्या व्ह्युअर्सां कडेन काले सांगतात वॉट दे शूड एक्सपेक्ट फ्रॉम BPN आनी तुमी काले तांचे तान एक्सपेक्ट करतात. तांचो मोग तांणी फिल्माक थिएटराक येयचे, आमचे फिल्म पळयचे आनी आमी म्हणल्या खातीर न्ही, दक्षिणा खातीर लागून न्ही, फिल्माच्या त्या काल म्हणटा फिल्म म्हणल्या एका कॉन्सेप्टा खातीर. आनी हांतू आमी सेंटिमेंट सिंधी माता खंयची घालूंक वचना. कोंकणी खातीर पिक्चर पळया, नातल्यार ताचे खातीर पिक्चर पळया, हाच्या खातीर पिक्चर पळया म्हणून पिक्चरा खातीर पिक्चर पळया. पिक्चर म्हळ्यार एक मिडिया, पिक्चर म्हळ्यार एक लँग्वेज आनी पिक्चर म्हळ्यार एक परिकल्पनाचो एक पुंजो. त्या खातीर फिल्माचो मोग करचे आनी मुवीचो मोग करचे आनी मुवी लवर्सांनी पिक्चर पळयचे. आनी
कोंकणी लोकांनी हे पिक्चर पळयत आसतना तांकां एक जजमेंट करूंक जाता कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री खंय पावल्या आनी खंयच्या दिशेन समका ते आसा म्हणून तें एक इवॅल्युएशन काय म्हळ्यार तें एक ताका एक अभिप्राय दिवंक एक सूक्त अवकाश एक वेदी तुमकां ती अभिप्राय कसली जावन आसूं तुमकां बरें जाल्यार बरें जालां बरें ना तर आमकां कांय वाव बॉलिवूड हाव बाव म्हण कांय म्हणचें म्हणना बरें जाण जाल्यार बरें जाणच म्हणा बरें जाल्यार मात्र बरें जाय म्हणा बरें जाल्यार सोशल मिडियार थंय हांगा पुरा पब्लिसिटी दिया ताका बरें जालें जाल्यार आमकां सांगा कांय प्रॉब्लम ना कित्याक म्हळ्यार आमी शिकचे मनीस संजय सुरवेर 3-4 फावटी सांगलें हांव लर्नर म्हणून आमचे सगळे लर्नर्स आमी शिकचे मनीस आमकां मुखार मस्त स्कोप आसा सुदरोवंक सो तुमी सुदरोवचें काम तुमी करीचे आमी सुदारता सुदरोवंक आमी तयार आसा Yes, I think that's beautifully said. संजय बाबा तुका काही सांगू तुमचे डुओ इज फॅन्टास्टीक म्हण सांगता तुवें सगळें बरी घालें ताणें उलयल्यार पुरो इट इज ऑल मेड डन देर दे से दॅट स्टोरीज डोंट जस्ट पास टायम दे पास ऑन द करेज आणि दायजी वर्ल्ड फिल्म्स आणि BPN फिल्माच्या एंटायर टिमान एक करून दाखयलां दे पास्ड ऑन करेज दे हॅव शोन अस अ रोड मॅप आणि एक ब्युटिफूल प्रोजेक्ट आमच्या कोस्टल लायन या मंगलोरच्या लोकां खातीर केल्लें आसा सो डोंट वेस्ट दीस ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ सीइंग अ मास्टरपीस सीइंग अ ब्युटिफूल मूवी फॅमिलीक घेवन येया तुमी फ्रेंड्सांक घेवन येया ऑलरेडी नॉन कोंकणी स्पिकर्सांनी मूवी पळयल्ली आसा तांणी अभिप्राय दिल्ली आसा सो आय थिंक एवरी पर्सन वॉचिंग दीस एपिसोड मस्ट वॉच द मूवी आणि सगळ्यांनी ही मूवी पळयचे म्हणून हांव दायजी वर्ल्ड फिल्म्स दायजी वर्ल्ड 247 दायजी वर्ल्ड स्टुडिओ दायजी वर्ल्ड यूट्यूब दायजी वर्ल्ड इंस्टाग्राम सगळ्या टिमाच्या तर्फेन आणि प्रत्येक जावन स्टॅनी बाब आणि संजय रॉड्रिगस हांचे तर्फे तुमच्या लागीं उपकार मागता येया तुमचो मोग दाखया सपोर्ट करा आणि बापाचे पुताचे नवीक तुमचो मोग आणि सपोर्ट दिया देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां